चल बाय वेलन्सी. स्वर्गीच्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीच्या बापा मोगाडा जेजू पवित्र आत्म्या आयच्या ह्या दिसा खातीर तुका दिनवासता बापा. तुवें आमकां सोण एकल्याक हाजीर केल्या दोनया मातेवाचे शुभ वर्तमान 18:20 म्हणटा. कित्याक दोगा व तेगा जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मदें हांव आसां. मोगाडा जेजू आमी सोत मानता दोनया. तूं आमच्या सांगाता आसा. पवित्र आत्म्या शिकोय आमकां, जाणवाय दी आमकां ह्या देवाच्या उतराची. जेजू तूं आमकां दर एकल्याक बरो वळखताय दोनया. आमी तुका तुज्या उतरांतल्यान वळखूंक बळ दी सायबा. तुवें आमकां साबार देण्यांनी बोल्ल्यात दोनया. ही देणी आमी देवाच्या वावरांत उजाद करूंक करपा आनी गोठाय दी सोम्या. आमेन. बापाचे पिताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. थँक यू बाबा वेलन्सी. देव बरें करूं. जीसस. प्रेज जीसस. देव बरी सांज सगल्यांक आणि माई मोगाचो येवकार. आता आयज आमी पयले रिकॅप करूया. ओके वेलन्सी हुंय वचपा जाय हुंय आमगेल्या. ऑलरायट तो जाता न्ही. ओय ओके बाय. चल वेलन्सी. आदगां जेजू मोहिमा जेजू. गेल्या बुधवारा आमचो विशय आसलो देवाचें उतर बरे जमनीर पडून जायते पीक जावं दी. आमची भयण एफ्रम हांणी आमकां देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आदार दिलो. मातकूचो आवेस्फोट 4:1-9 ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ केलो. ते अशें म्हणटा. वोंप्याची वपात दुसरी तो दर्याचे दोडे शिकोंक लागलो. पूण लोकांचो येदो व्हडलो जमो ताचे भोंवती एकठांवलो की तो दर्यांत आसलोल्या एका होड्यांत चडून बसलो आनी सगळो लोक दर्याचे वाटेन रावलो. तो तांकां साबार वस्तू वेपारींनी शिकोवंक लागलो. आनी शिकयता शिकयता ताणें अशें म्हणलें, आयकात. एक वोंपी वोपोंक गेलो आनी वोपताना थोडे बी वाटेचे देगेर पडले आनी सुकण्यांनी येवन ते खेले. दुसरें जबरशी माती नासली तसले कोडपी जमनेर पडले आनी मातयेची कोलाय ना जावन ते वेगीच किल्लोले. पूण वत येतोच करपले आनी मुळां ना जावन सुकले. दुसरें कांट्या मोदें पडले. कांटे वाडले आनी तांणी ताका फुगार केले आनी पीक जालें ना. आनी हेर बी बरे जमनीर पडले. ते किल्लोले आनी वाडले आनी ताका पीक जालें. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आनी ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलोल्यांनी आयकुचें. जेजू आमकां सांगता कशे परी वोंपी बी वोपोंक वयता आनी ते वेगवेगळे सुवातेर पडटा आनी वेगवेगळे भाशेन पीक दिता. हे वेपारीन वोंपी जावन आसा जेजू. बी जावन आसा देवाचें उतर आनी जमीन जावन आसा आमचें दर एकल्याचें काळीज. जेजू हे वेपारींत आमकां 4 भाशेची वेगवेगळे तरेची काळजां दाखयता. वेगवेगळे तरेची जमीन दाखयता. जेन्ना आमी बी जमनीत घालता आनी दिसपट्टी शिंपता तेन्ना ह्या बियांक कोंब येतात. ते सवका सवका वाडूंक लागता आनी एक व्हडलें झाड जाता.
आणि जायती बरी फळां फुलां जातात. जे देवाचे उतर आमी आयकता ते आमच्या काळजांत घालूंक गरज. आणि जे उतर आमी वंपता ते आमी दिसपट्टी शिकूंक गरज. म्हणजे दिसपट्टी आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारूंक गरज. जेन्ना हांव हे देवाचे उतर दिसपट्टी उलयता तेन्ना हे झाड उतर बी आमच्या काळजांत वाडटा. तेन्ना त्या झाडाक फुलां फळां जातात. आनी बी वाडटले जाल्यार बरी जमनीची गरज. देवान आमकां सगळ्यांक बियां दिलोली आसात. सगळ्या बियांक शक्ती आसा. देवाचे उतर जिवे आनी तोंकतात तसली फळां दिवंक विचून काडल्यात. जुवामाचे शुभ वर्तमान 15 व्हड सोडा. तुम्ही म्हाका विचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विचून काडल्यात. आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचचे आनी फळां दिवची, तोंकतात तसली फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. जायते पावटी आमकां बी वोपोवंक नाका, पूण आमकां फळां जाय. बी वोपोवन फळां काडपाचें काम आमचें. सगळ्यांक वेळ आसा आनी ताचें पीक आसा. देवान सगळे आपल्या वेळा प्रमाणे रचून हाडलां. पवित्र पुस्तक जावन आसा बियांचें बॅग. ह्या बॅगान वेगवेगळे तरेचीं बियां आसात. जुवामाचे शुभ वर्तमान 21 आरंभाक सगळे रचने आदी शब्द आसलो आनी शब्द देवा सोवे आसलो आनी शब्द देव आसलो. शब्द जावन आसा जिवो जेजू. देवाचें उतर केन्नाच बदलना. संवसारांतल्यो वस्तू बदलतल्यो. मातेवाचे शुभ वर्तमान 24 30 आनी 5 अंतराळ आनी प्रितूम सोडटली, पूण म्हजी उतरां केन्नाच सोडची ना. संवसारांतल्यो वस्तू काबार जातल्यो, पूण हें देवाचें उतर केन्नाच काबार जावचें ना. स्तोत्र 93 व्हड 5. तुजें उतर कोदींच हालोना बदलना. संवसार सोरो सोर. सर्वेस्परा तुज्या घरान फांगतली पवित्रताय. जेन्ना हें आमी देवाचें उतर उलयता तेन्ना हें उतर केन्नाच रिते येना. आयजाया 50 आनी 5 व्हड 11. तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर म्हजी कशी पाळल्या बगर आनी हांवें करूंक ते शात वयल्या शिवाय निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. आमकां जाय फकत भावार्थ. आमच्या सगळ्या प्रश्नाचो जबाब ह्या पवित्र पुस्तकांत मेळटा. फकत हांवें तें बी वोपोवंक गरज. हेब्रांक 13 व्हड 8. जेजू क्रिस्त कधीच केन्नाच बदलना. काल आयज आनी सदांकाल तोच. जेन्ना आमकां बोगसणें जाय तेन्ना बोगसण्याचें बी वोप. तुका बोगसणें मेळटलें. मोग आनी शांती जाय जाल्यार मोगाचें आनी शांतीचें बी वोप. तुका तेंय मेळटलें. जें फळ म्हाका जाय तेंच बी हांवें वोपोवंक जाय. आंब्याचें बी वोपल्यार म्हाका ऑरेंजीस मेळची नात. जें बी हांव वोंपता तेंच म्हाका पीक मेळटा. आमची जमीन बरी तयार करूंक जाय आनी जमीन म्हणल्यार दोर एकल्याचें काळीज. जेन्ना जेजू होड्यांत उबो रावन शिकवण दितालो तेन्ना जायते भाशेचो लोक ताचेशी येतालो. जेजूचें मिसांव जावन आसलें टिचींग, प्रिचींग आनी हिलींग. मातेवाचो 9 व्हड 30 आनी 5. सगळ्या नगरा गांवांनी भोंवून जेजू तांच्या देवस्थानांनी शिकवण दितालो. राजाचें शुभ वर्तमान परगटतालो आनी सर्व जिनसाचो पिडारो
बरो कोत्तालो. आमचे भावाताचे कान उक्ते आसूंक जाय. ही वोप्याची वोपार जावन आसा मुख्य वोपार, मदर ऑफ ऑल पॅरेबल्स. ही वोपार जावन आसा बुन्याद सगळ्या वोपारींची. आनी दुसरें उतर म्हणल्यार मास्टर की, मुख्य चावी सगळ्या वोपारींची. जो तर तुका ही वोपार समजता तो सगळे वोपारीचो तुका अर्थ समजतलो. देवाची शिकवणेची आमकां समजणी मेळटली. मार्कुचो आवेसवो 4:13. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, ही वोपार तुमी नकळोत तर हेर सगळ्यो वोपारी कश्यो जाणो जातल्यात. देवाचें उतर हे वोपारीचेर बांदलोलें आसा. देव आमकां 4 भाशेची जमीन दाखयता. पयलें बी वाटेर पडटा, दुसरें कोडपाचेर पडटा, तिसरें काट्यांनी पडटा, चवथें बी बोरे जमनीर पडटा. मातेवाचो आवेसवो 4:15. जी कोण उतर वोपला ते वाटेर आसात तीं तांणी तें आयकोना फुडें सैतान रोखडोच येता आनी तांचे भितर वोपलोलें उतर काडटा. पयलें बी वाटे वयली माती गोट आसता, थंय माती आसना, सुकणी येतात आनी बी घेवन वयतात. सैतान उतर काडून व्हरता. तांणी तें उतर आयकोलें पूण ताची समजणी आसूंक ना. सैतानाक नाका हें बी आमचे भितर गेलोलें. तो जाणा ह्या उतराक कितली ताकद आनी बळ आसा तें. जितले पावट आमकां उतराची समजणी मेळना तितले पावटी सैतान येता आनी बी आपूण काडटा आनी व्हरता. कित्याक तो जाणा बी तर आमच्यान गेले तर ताका जाय ती फळां जातली म्हूण. आमची तयारी आत्मीक वाटेन आसूंक गरज, पूण आमची तयारी भायले वाटेन चड आसता. जेन्ना आमी इगोर्जेन मिसाक वेता तेन्ना आमी देवाचें उतर पयलीं वाचून मिसाक वेची गरज आसता. दुसरें बी कोडपाचेर पडटा. मातेवाचो आवेसवो 4:16-17. तेच पोरी कोडपी जमीन वोंपलोली म्हणल्यार ही. उतर आयकोतोच रोखडीच कुशालकायेन तें घेतात, पूण तांकां आपणा भितर पाळनात देखून ती चड वगत तगोनात. उतराक लागून विघ्न वो दुमाळो येना फुडें ती रोखडीच भावातावन कोडसरून वेतात. हे बियांक कोंब येतात पूण मूळ घेवंक जायना. वत येतोच करपता. ही मनशां रेतीरांत वेतात, जमातीन वांटो घेतात, खुशाल जातात, पूण ते प्रॅक्टीस करिनात, वेव्हारांत घालिनात, पूण आयकोता. ताका कोंब येतात पूण पाळा आसनात. दुमाळो येता तेन्ना कोडसरून वेतात. पेद्रूची पयली चीट आवेसवो 3:9. वायट कधीच वायटान फारीक करूं नाकात वो बेमानान उरफाटी तांकां बरें मागात. अशेंच करूंक देवान तुमकां आपयल्यात. आनी हे पोरी आशिर्वादाचें दायज तुमचें जातलें. आमी मोगान फारीक कोत्ता तेन्ना आमी वायटाक हारयता. लुकाचो आवेसवो 6:27-28. पूण तुमकां म्हाका कान दितोल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तुमकां जळटात तांकां बरें करात, तुमचे शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद, तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात. जेन्ना आमी वायट कोडसाण राग घेवन भोंवतात तेन्ना हें बी कोरपता आनी पीक दिना. तिसरें बी काट्यांनी पडटा. मार्कुचो आवेसवो 4:18. आनी काट्या मोदें वोंपलोलीं तीं आसात, तीं उतर आयकोतात, पूण ह्या संवसाराचे हुस्के, गिरेस्तकायेची भूल आनी हेर वायट वोंदावण्यो भितर सरून उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. कांटे झाडाक फुगार कोत्तात आनी झाड वाडूंक पावना. संवसाराचे हुस्के आमकां देवान आमकां सगल्यांक बेसांवांनी भरल्यात, पूण चिंतनाच्या बारान आमी जियेता.
आणि पयशा वाटेन गिरेस्कायची आशा देवाच्या उतराक वेंग मारचे सुवातेर संवसाराचे वस्तूंक वेंग मारतात. देवाचे उतर म्हणटा पूण हे हुस्के कोती बी चेपून दवरता. जेजू सांगता तुमच्या हुस्क्याचो बाद मोजेत घालात म्हणटा, पूण आमी देवाच्या उतराचेर पातेना. देवाची उपोट बेसांवां वोत्तात, पूण बेसांवां दितल्याक आमी विसरता. देवाचो उगडास पासून येना, कित्याक संवसाराचे गिरेस्काय आमी गोठलोलेली आमी आसता. चवथें बी मार्कोचो 4:20 आनी बरे जमनीर वोपलोली आसात ही उतर आयकोतात ते मानून घेतात आनी पीक दितात. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. ही मनशां कसलेय त्रास येल्यार भियेनात. तांची इश्टा गोट जेजू सगळें गोट आसता. दिसपोटी ती मागण्याक वेळ दितात. ही मुळां भितर गेलोली आसतात. वादळ येद्यार पासून ती हालोनात. आनी भयण एफ्रमान आपली गवायकी सांगली. कशे पोरी आपणे देवाचेर पातयेवन सगळे नेगेटिव्ह रिपोर्ट कॅन्सल केले आनी ती देवाचे उतर उसारीत रावली आनी मागीर तिचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येले. कित्याक मूळ गोट आसले. देवाच्या उतरान मातेवाचो 4 व्हडा आनी तो एकलो आसलो तेन्ना 12 बरोबर ताच्या सांगाता आसलोली वपारीची समजणी ताचे कोडे विचारली. जेन्ना आमकां समजना तेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारूंक गरज, वेळ सारूंक गरज, तेन्ना की आमकां देवाच्या राजाचे गूट आमकां उक्ते जातात. गरजेचे ते म्हणल्यार आमकां देवाच्या उतराची समजणी कितली मेळ्ळ्या तें की गरजेचे. आनी तेन्नाच ती बरी फळां उत्पन्न जातली. जे भाशेन दाखवेली चिकटून रावता तेच भाशेन आमी जेजूक चिकटून रावची गरज. जोआचो 15:5 हांव दाखवेल तुमी फाटे. जी कोण म्हजे सोवे रिगून रावतात आनी जांचे सोवे हांव रिगून रावता ती सुबा फळां दितात. कित्याक म्हजे विरीत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. आमी 4 जमीन पळयल्या. आमी खंयची जमनीर आसाव काय आमी जण एकल्यान विचार करची गरज आनी बरे जमनी आनी बरे पीक काडुया आनी दुसऱ्याक शिपडावया. आर्गां जेजू, मोहिमा जेजू. Argan Jesu. Wow, praise Jesus. Arkan Jesu, मोहिमा जेजू. Praise God. जायते काम केलें, जायतो एफर्ट केलो. प्रेज जीसस. कशें लागोलें एफ्रम? प्रेज गॉड. सिस्टर वॅलन्सी तुवें सारकें डिटेल आनी एकदम सारकें बरें करून रिकॅप केला. प्रेज जीसस सिस्टर. सगळे डिटेल घेयली तुवें सगळें. जेजू कारगां जेजू कारगा एकदम बरें केलें. एकदम बरे भाशेन सांगलें, सारकें एकदम क्लियर. कोणाक आयकोंक जाय जाल्यार सोजमणी काय बरी दिल्या. जेजू कारगां ब्युटिफुल. जेजू कारगा, जेजू कारगा. प्रेज गॉड. जेजू कारगां. आता Testimony again. Praise Jesus. ओए प्रेज जीसस. कोण आहा गोवायकी. Praise God. मुगे एक आहा सांगता. ओके, प्रेज जीसस. सो मुगे पाय गोंया आहलोलो. म्हणजे विजीट आहलो ताका हाडलोलो आनी मागीर विजीट आमी रिन्यू कोत्तालीं पोतून. सो आनी आमी तांगे पेपर घालोले फॉर परमनंट रेजिडेंसी. बट ही वॉज नॉट हॅपी टू कम. सो एपार तो गोंय गेले आनी आमी पोतून रिन्यू करपा, पुलीस क्लियरन्स करपा पडटा, ब्ला 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 सगळें करपा पडटा. सो इट वॉज अ हेडेक. प्रेज गॉड. एंड यू नो आय वॉज ऑलवेज हांव चिंता आतां देवा तूं जाणो ते जाणटे 90 वर्सां ताका कितें जाय ते तूं जाणो न्ही. 3 वर्सां आमचे बगली आहलोलो. कोवीड ना, आमकां पासून कोवीड जाल्यार ताका जालो ना. सो ही वॉज गॉड टूक केअर ऑफ हिम. सो नाव आतां आमी गेलो कडेन वारी. सो माय सिस्टर वेंट विथ हिम आनी ती मुगे भयण पोत्तून आयली आनी आमी रिटर्न टिकेट बी काडलोली. एंड ती म्हाका गोंयसान मेसेज करता आयजूय आयलो ना विजा. नो, मेन थिंग इज ती क्यू पडे आहलोलो
All of a sudden, a paper oir aile tagele. PR zabache means residence visa. So the paper oir solle. Wow. I'm like, God, you're working things, So ating geling ani boy aili putun. No, from Goyan ti mak message kota. Aizu is alna. Today also no news. My ek scripture gata. Isaiah 45:2-3. Luke 4:18. Then she doesn't reply. So anyway, I kept saying to my God, the Spirit of the Lord is upon them. God's favor is upon us. I know, Lord, you've gone there, broken all the gates, leveled all the mountains. So who am I to worry? He's your child. You know what he wants. So that was my thing, and I kept doing. She came back. Like so nearly, ani ing round putun's daily message, Bareha. All of a sudden, on 1st of February, Amkam visa meldi. Praise the Lord. Okay, at visa meldi. Now one of us have to go and bring him. Kita even help us on get So praise God. 2 of our friends were there. Tanch barbo yopa amk ticket menna. So again, put a message kuta. Wish it was like that. Wish it was like this. So I told her, don't worry, it's all done. It's all done. How is it done? You don't know what's going on. I said, I know everything. I don't know what's going on, but someone else who created him knows what's going on. So I don't care. Amen. Amen. So, brother, everything worked. And with the person, this person brought him as if one of us went. She was traveling here to see her daughter. So he traveled with her and he arrived here last Sunday and he's here with us. Praise the Lord. Praise the Lord. God. Praise God. God knows he looks into every detail of us. We don't have to break our head. We just have to have faith and focus on him. He knows what his children wants. So praise God. Glory to God. Devachem. Mahima, yes. By Maria, दुसरे पाटी तुका वसलो त्रास बी जात जाल्यार हांव तुका फकत एकूच सांगता म्हाका तिकेट धाड हांव ताका घेवन येता तुका पयलेच सांगून दिता तुका चड मागणे करपाची गरज ना फकत म्हाका तिकेट धाड हांव ताका घेवन येता होम डिलिव्हरी करता ताका. No, and the worst thing is after all that happened, म्हाका सांगता you were right. तुवें सांगलो तशें जालें न्ही तूं कितको खबर आसलोली चलें तुका आनी सांगून फायदो ना. It's okay. Let's not talk about it. So तूं सगळें धाडलें म्हणलें scripture. You didn't see. So that's fine. So praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Jesus God. Jesu karka. Praise God. Ani कोण हा? Praise Jesus. Praise Jesus, sister. Yes, Socorro. सांग बाबा. हांव आयज हें गेल्लो म्हणजे आमगे हें आहले कोर्स आहले आनी कोर्साक आमगे आयज एग्जाम आहली फायनल एग्जाम सो ते सगळे पास जालो आनी सो पास जालो म्हळ्यार हांव सकाळी पयत वतम्याचेर भावाक घेवन गेल्लो आनी घरांतले सगळ्यांक बेडसांव घेवन गेल्लो सो praise and worship म्हणजे देवा आर्ग दिले आमी जाले म्हणून सो ऑलरेडी पास पूण देंवचार कितें कोता एक हें केला आनी तो म्हणटा कितें थंय मागणी गेल्लें सगळें गेल्लें तो हाल्या तो हाल पास जालो सो ताका खबर ना प्रेज जीसस सो तो म्हाका हें करून सो निकळाव सो दिता प्रेज जीसस सो दिस इज अ मिरेकल. So even I one this thing failed, but I am not worried about that one because my God knows what is good for me. Amen. 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 Praise God. आणि ते इलेशे मुंचे खबर ना तू कोणागे बुरगतो मुनीस इलेशे वस्तुक ते तेका Praise Jesus. Praise Jesus. जेजू कारगा. जेजू कारगा. आणि कोण हा? जायत जाण हा कम ऑन
हांव थोड्या वेळ पयलीं म्हणजे दुसरे क्लासीन शिकयतालो आमची गोवायकी जेन्ना आमी दिता तेन्ना आमकां कसलो फायदो जाता तो पळय भाशेन आमी जेन्ना गोवायकी दिता आमकां फायदो जाता आमी चिंता की अरे गोवायकी दिता कोण आयकतलो कोण म्हणटा अरे कितें सांगता रे दुयो पासून हांसतलो तुज्या असली गोवायकी घेवन पूण जेन्ना आमच्या जिवितांत देव इल्लें पासून कोत्ता तेन्ना आमी कितें कोत्ता आमी म्हणटा इतलेंच म्हाका जाय व्हडली मिलाक जाय तेन्नाच की आमकां आमी गोवायकी दिता हांव तुमकां एक गोवायकी दिवंक सोदतां हांव नको म्हजे मिसेसान दिल्या जावन ही कोंकणी क्लासीन येना ती आमची व्हडली चोली आतां इंडिये खातीर पुना शिकता हांव नको सांगना जाल्यार पूण ती शिकलेली भायर शिकलेली 4 वर्सां अमेरिकाक शिकलेली ग्रॅज्युएशन केली आनी तेजे उपरांत कोविड जाल्या उपरांत ती गोंया येयली ती इंडियेक येयली आतां पुण्यान आहा काम करता 2 वर्सां आनी तिका खोशी आहा उत्तरनीचो वचोन आपले मास्टर्स करपाक पूण ते मास्टर्स करपाक ताका जाय व्हडले दुडू जाय ताका व्हडले दुडू जाय प्लस आमचो सोर्गीच्या बापा कडेन दुडू ना ताका धाडपाक खूब हा चिकार भरून हा म्हणटच आमी आमचे चलयेक सांगता बाबा तुका खरेंच जाय वचपाक हय म्हणटा वचोंकूच जाय म्हळ्यार ताणें प्रोसेस कोमेस केलो आनी आमी फकत इतलेंच म्हणटा सायबा तुवें म्हज्यो सगल्यो गरजो पावयल्याय फिलिपकारांक 4:20 इंग्लिशीन सांगता हांव न्हू आमचे भाशेन मातसो स्क्रिप्चर घाली जाल्यार आमचे भाशेन कळटलो तो थँक यू लॉर्ड दॅट यू सप्लाय you provide me more than enough to meet all my needs according to your unlimited riches in glory by Christ Jesus. Amen. Praise God. मोगळा बापा तुवें म्हज्यो सगल्यो गरजो तुवें शांती पावयल्याय जेजू वरवीं कित्याक स्वर्गार कांयच कमी हे कांय ना स्वर्गात ते चिकार भरून हा जितले आमी काडटा तितले आनी वाडटा कमी जायना फकत म्हाका ती माहिती आसूंक जाय ती हा म्हणून ते सगळें घेवपाक म्हणून आमी ते म्हणीत हा आनी चलयेक सांगलें तूं तुजें एप्लिकेशन घाल 3-4 जागे कडेन घाल तिणें घातलें एप्लिकेशन लॉंग स्टोरी शॉर्ट करता म्हणून 2 कॉलेजींनी तिका आमंत्रण दिलें पयले कॉलेजीन म्हणलें तुका आमी $25,000 दिता फुल कोर्स फी सुमार 75,000 एका वर्सा म्हणल्यार 25 म्हणल्यार 50,000 भरचे पडटा तेजे वरून रावपाचे आनी खावपाचे आनी कितले जातले तेजे उपरांत दुसरे कॉलेजीन धाडलो 50,000 धाडले 50,000 धाडले आनी आतां 50 म्हणजे आतां फकत 75 म्हणजे फकत आतां कितें भरचे पडटले 50 न्हय 60 धाडले 60 50 न्हय 60 धाडले आउट ऑफ 75 म्हणजे फकत 15 भरूंक जाय आनी आतां तिसरी कॉलेजीक आमी रावता कित्याक आतां आमी बाजारान आहात न्ही कोण चड दिता तो पयल्यान 25 दुसऱ्यान 60 दिले आतां आमी पळयता तिसरो कितले दितलो तिसऱ्यान म्हणलें तुका दिता एडमिशन आनी कांय दिवपाचें बंद केलें म्हणजे कांय सांगूंकच ना चली म्हणून आली अरे आतां ह्या दुसऱ्या कडेन वेचेंच पडटलें आनी आमी तेका सांगता राव कांय करनाका राव आमच्या देवान आमकां सांगला की तो 100% दितलो म्हणून तूं बिश्तो हुस्को घेनाका 2 दिसांनी ते तिसरी कॉलेजीन येयले आनी आमकां सांगूंक लागले तुका 5,000 दिता पयल्यान म्हणलें 25 दुसऱ्यान म्हणलें 60 आनी तिसऱ्यान म्हणलें 5 60चे सुबेज दिवंक ना 5 पूण ती डिले जाल्या म्हणून तिसऱ्यान डिले केली म्हणून दुसऱ्यान सांगलें दुसऱ्यान पयले पाटी कांयच सांगूंक ना तिसऱ्यान दुसरे पाटी म्हणलें आमी आतां तुका दिवंक सोदता पूण मातशे थोडे दीस लागतले आमी म्हणलें मातशें राव
रावता म्हणून दुसऱ्यान आपलो रेट वाडयलो, 60चे वाडयले आनी आता 70 केले. Praise Jesus. आनी कितें म्हणल्यार अजूनही थोडे हात दिवपाचे. 100% जायना. आमी देवाक आमी भावाक दोता की 100% दितले. म्हणटो कितें जालें? सोनवार दीस आमकां कळ्ळें की दुसऱ्यान वाडयले आनी आमी कितें केलें, आयतार दीस जी क्लास आसता सदांची, आयताराच्या आयतार हांव फकत शिकयना, फकत गोवायकीचो टेस्टमनी संडे म्हणून जो कोण शिकतात 6-7 दीस आनी 7व्या दिसा आमी फकत गोवायकी दिता. म्हणटच म्हजी मिसेसान गोवायकी दिली की देवान आमचे सगळे पावले म्हणून. हे आतां इतलें दिलां आमी 70% दिल्या म्हणून, वर्च्युअली 90% आनी 10% उरला म्हणून गोवायकी दिली. गोवायकी दिना फुडें अजून पासून 100 मेळोंक ना, फकत 90 मेळला. गोवायकी दिना फुडें सांजची तिची भयण जी आसली US, म्हज्या मिसेसाची भयण US आहा, ती म्हणून आली ते बॅलन्स 10% आहा ते दिना ते हांव दिता. आनी तितले म्हणसर 100% जाले. Thank you. आनी भाव भयणीनो, God. वो आमचो देव जेन्ना आमी ताजे भावाक दोत्ता, आमी चिंता की अरे भिकाऱ्या भशेन आमी वेता, दितलो कोण करतलो. पूण होय देव जेन्ना आमकां एंड रिजल्ट कितें जाय, 100% पेमेंट केल्लें. देवान ते 100% केले, 90 + 10. पूण आमकां ते 100% पावयलें. आनी भाव भयणीनो, हाचो खरें म्हणल्यार टेस्टिमनी म्हणल्यार की देवान 100% दिला म्हणून आता सगळे म्हणटात वय 100% दिलें. पूण खरें म्हणल्यार कितलो दबाव, कितलो प्रेशर घालो देंवचारान आमचेर. अरे तुम्ही 100% म्हणटात, तुमकां ते जे मेळला घेयात दिनात तेय वतलो ना. कितें तरी डिले जालो, तितले म्हणून दुसऱ्यान वाडयले आनी आमी फकत आमची चोत्राय जेजूचेर ताच्या उतराचेर दवरली. कितले फाटी भाव भयणीनो, हांव तुमकां ही गोवायकी दिता, कितले फाटी आमच्या मनाचेर प्रेशर पडटा. जातलें जावचें ना, जातलें जावचें ना. पूण ताणें आपल्या उतरान सांगलां की जाला म्हणून, जावचें ना म्हणून सांगूं ना, तो कोत्तलो म्हणून सांगूं ना, ताणें केलो म्हणून सांगलां. फिनिश. जेन्ना हांव त्या उतराचेर म्हजी चोत्राय दवरता, कितली परिस्थिती वायट आसूं, हांव जाणो की ताणें केला म्हणून हांव फकत म्हज्या मनान शांत रावता. कीप युअर मायंड एट रेस्ट. तुजें मन शांतीन दवर, कित्याक कितें ना कितें देव कितें येवजिलां तें तो घडोवन हाडटा. पूण आमी कितें करता, ताका थोडो वेळ लागो जाल्यार हें करपाक तें करपाक ताज्या मनान जावपाक ताका वाडोवपाक वेळ लागता. देव तिचो फोन मारिना कॉलेजीक, अरे बाबा त्या विन्सनाच्या चलयेक मातशें कितें कर, तो तशें उलयना, तशें करना तो. आमी भाशेन आमकां कितें विजा मेळना, आमी कोणाक एम्बेसीक फोन करता, अरे गुड्डो आहा कोणा कडेन, गुड्डो आहा वखद कोणाक हें. आमी चिंता की आमी कितें करतले म्हणून. आमी पोत्तून वेता चिंतपाक, कितें पोत्तून वता आमी हें करता. आनी तितले म्हणून आमकां मेवतलेंच. पूण कितलो हुस्को घेता, ब्लड प्रेशर वयर करता, सकल करता, शुगर वाडयता, हें दुखयता तें. आनी तेजे उपरांत आमकां आमच्या हातान मेळना फुडें, ते हातान घेवपाक पासून आतां आमकां ब्लड प्रेशर आहा, शुगर आहा, हे हुस्के आहा, ते हुस्के आहात. आनी तितले म्हणून घेतलाय पासून हातान जाल्यार ते आतां ते बरे भशेन आमकां ते आमच्या जिवितान येवपाक पासून आमी आतां आमची सगळी बॅटरी डावन जाल्या. होय की ना? Yes, brother. आनी मागीर आमी येता गोवायकी दिवपाक. पूण जेन्ना तो वेळ अजून पासून आमकां ते आमी पळोवंक ना दोळ्यांनी, तो वेळ येवचे पयलीं आमी कितले हुस्क्यान रावता, कितले आमी आमच्या कुडीक आमी वायट करता. वय देव करतलोच, तो आपल्या उतराक विश्वासी. आमी विश्वासी रावना जाल्यार तो विश्वासी. आनी ते आमकां ते शेकी मेवताच आमकां. पूण जितली आमी हुस्क्यान रावता तितले म्हणसर आमी दोतोरां कडेन, आदवोद कडेन, आचे कडेन, ताचे कडेन, मारिया कडेन, विन्सना कडेन, आचे सगळ्या प्रेगाजर कडेन मागणे करून तांकांय थोकून मागीर आमी देवाक सांगता, सायबा पळय इतल्यांक सांगलें आमी, इतले मागणे केला म्हणून आतां तुवें आमकां आमचे आयकोचेच पडले म्हणून तुवें दिलाय म्हणून.
कित्याक आमी तूं दिनाय जाल्यार पळय त्या मारियाक फोन करता, विन्सलाक फोन करता, त्या पाद्रीक फोन करता, बिस्पाक सांगता, ना तर पाप साहेबा पासून सांगता, तो पळयता कशे भाशेन तूं आयकोसो नाय तो. आनी हे सगळें कोर केल्या उपरांत आमी चिंता पळय कितल्या लोकांक बरोबर मागणे केले म्हणून, कितल्या लोकांनी आमचे पासत मागणे केले म्हणून, देवाक आयकुचेच पडले म्हणून. पण जेन्ना हांव जाणो की ताणें केला म्हणून, सगळे मेस तयार केला म्हणून, म्हाका फकत जाय म्हजी तकली, म्हजें मन, म्हजें सगळें शांतीन दवरपाक आनी आर्गां आनी वाखाणी आनी दिनवास दिवन ते अणभवपाक आनी आपणावपाक, टू रिसीव. जेन्ना हांव तें करता, आतां जेन्ना तो वेळ अजून पावना म्हाका म्हज्या दोळ्यांनी दिसता, हांव हांगा वेता, थी वेता आनी जें काम ताणें म्हाका सांगलां तें करता. ना तर भाव भयणीनो, हांव रावता आनी तितले म्हणसर म्हज्या आंटुनाचेर, ना तर म्हज्या बाजेर, ना तर म्हज्या पदेरीचेर असो रावता आनी कांयच करिना आनी इतलो वेळ पिड्यार करता. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना हांव जाणो की ताणें केला म्हणून ताका वेळ लागता. केन्ना आमचो वेळ म्हणजे आमकां आतां जाय, पण तो म्हणटा राव बाबा, म्हाका मातशी तयारी करून, म्हाका मातशें तें सगळें कोणाच्या मनान घालुनी, पवित्र आत्म्याक धाडुनी, ताका मातशें हें वाडोवंक जाय, तें वाडोवंक जाय, तें कशें करूंक जाय तें हांव जाणो. तुमी फकत शांतीन रावात, तें उतर करात, सांगात सगळ्यांक. जेन्ना तें करता आतां म्हाका तें बरे भाशेन तें मेळटा आनी आतां म्हज्यान एक गोवायकी दिवंक जाय की त्यो सदांच आपल्या उतराक विश्वासी. उतराक विश्वासी. हांवें मागणे केले म्हणून, हाका सांगले म्हणून, ताका सांगले म्हणून, हांवें पयशे दिले म्हणून, हांवें उपास केलो म्हणून ना, म्हाज्यान कांयच करूंक जायना. ताणें कितें तयार केलां तें म्हाका जाय फकत भावार्थ, म्हाका जाय फकत शांती म्हज्या मनाक, तेन्ना म्हाका सगळें मेळटा. पूण आमी तें शांतीन आमी तें आपणावपाक आमी आयज तयार आसोंक जाय. मातशें कितें जालें, कितें गडबड जालो, मागीर आमी थोडांक म्हाका दिसता आज बोडवे सगळे म्हणटात अरे आमकां इतलें काम आसा, जो लोक अजून भावार्थ दवरतात तांचे पासत ही आपली म्हणटात मागणे कोता, अरे पयले आमचें कर रे बाबा कर, आज बोडवे धाड पयले. पण ते म्हणटात राव राव राव, आमी तयार करता. आतां आमची डिलिव्हरी, पयली आमची डिलिव्हरी हा, ऑर्डर क्यू हा, आनी त्या क्यू प्रमाणे आमी करतले. तितले म्हणसर तुमी भावार्थ दवरात आनी रावात, हांव सगळें तयार करता. जेन्ना तो तयार करता, काय बरे भाशेन करता. आनी आतां ह्या वेळार जेन्ना आमी रावल्या, आतां आमी जें करूंक जाय तें करता, ताजें राज फुडें सोदता, आमी बियां घालता आनी तें पीक आमकां फकत आमच्या जिवितांत येना, पूण कितल्या हजाराच्या लोकांनी तें पीक येता. कित्याक आमी जें कोत्ता, जेन्ना आमी रावल्या तेन्ना तें ताजी राजवटकी फुडें सरपाक आमी वावुरता. आमेन. आनी खरें म्हणल्यार ब्रदर, तें आमी म्हणटाय पळय, फेथ आनी फियर एकठांय रावना. फियर येता, फेथ भायर सरता, फेथ येता, फियर भायर सरता. सो आमी देवाको मागता खर म्हणल्यार भार केदो माथ्यार आमच्या, कित्याक ती वस्त जाय जाल्यार आय वूड डू दीस पर्सनली. हे आतां आमकां जावतें, आय वूड बी लायक दॅट. Oh, ring this one. Why did it happen? Why didn't? But then we don't give God a chance to work because we are not at rest. We are just so worried. Okay. So we don't have faith. So that's what it is. Sarke sangle brother. Because भाव भयणीनो, तुम्ही भाव भयणीनो जाणो, हांव देवाच्या उतरान येवचे पयलीं, जेवा नवो जोल म्हणटा आमी ताका बॉर्न अगेन एक्सपिरियन्स मेळचे पयलीं, पवित्र आत्मा म्हजे भितर म्हाका ती सोजमणी मेळचे पयलीं, हांव कितल्या रितीरान गेला. आनी रितीरान पाद्री थिंचोर ब्लेसड सॅक्रमेंट एक्सपोज करतालो आनी तो म्हणटालो आतां हांव एक जॉनाक आपयता, जॉन तुका त्या वेळार देव तुका बरो करता. आनी जॉन बरो खुशी जातालो आनी जॉन भितर थिंचोर गोवायकी दितालो. पूण ताका उतराची सोजमणी नासली, तो येयल्लो फकत आपली पेकोणी मेळोवपाक. मागीर आनी कोणाची उतरां घेवपाक. आतां ह्या वेळार इतल्यां भुरगीं जाता, इतल्यां पासपोर्ट मेळता, पूण सगल्यांक भितर थिंचोर उतरां ताचें नांव काडून तांकां कळटालें की देवान कितें केलां तें.
पूण उतराची सोजमणी नासली ना. म्हणटच एक पाटी तांकां तांची मिलाग्र मेवली आनी इगोरची बायलीन आतां उतराची सोजमणी ना म्हणून ती मिलाग मेवली देवा कडसून पयस गेली आतां पुर्तुगेज पासपोर्ट मेवली आतां सर्विस मेवली आतां डॉलर मेवले दिनार मेवले पावंड मेवले सगळे मेवले देव आतां म्हणटा आतां म्हाका देवाची गरज ना जेन्ना त्रास येतलो तेन्ना हांव ताचे कडेन वेतलो पूण आतां जेन्ना आमकां मिलाग्री मेवना जे आमी मागणे करता मेवनाय जाल्यार आतां आमी उतरांक रिगून हा सोजमणी हा उतराची आतां आमचो सोमन देवाशी गोठ हा आनी आमचो सोमन देवाशी गोठ आहा म्हणून आमची मिलाग आमकां अजून मेळोंक ना जाल्यार आमी जाणू आतां आमचो सोमन गोठ जायत जाता एका दिसा आनी त्या सोमना वरवीं देव म्हणटा शांतीन राव तुजें मन शांतीन दवर कित्याक हांव तुका तें तुज्या जिवितान कितें बरें आहा तेंचें योजिलां तें हांव तो कोत्तलोच हांवें केलां तें पूण तें तुज्या जिवितान हाडपाक तू फकत शांतीन राव आनी तू तुजो सोमन म्हजेशी गोठ धरीत राव म्हज्या उतरान रिगून राव तू फकत तुजी चोत्राय ते फकत बेसांवचेर दवर नाका तू तुजी चोत्राय म्हजेर दवर म्हज्या उतराचेर दवर जें हांव तुका सांगता तें कर तुजें काम जालेंच म्हणून तू फकत आर्गान वाकांडी दी आनी तू फुडें वच कितें करूंक जाय तें आनी ती आमी एटिट्यूड घेतली जाल्यार भाव भयणीनो हांव तुमकां खरेंच सांगता हांव तुमकां हें सांगना हांव म्हजीच खबर सांगता इतले रितीर गेलो इतले शिकवण घेतली पूण गेलो दिसर फकत मिलाग मेळोवपाक पेकोणी मेळोवपाक सर्विस मेळोवपाक सोजमणी मेळना आनी उतराची सोजमणी मेळना म्हणून एक पाटी मिलाग मेवली आतां बाय बाय सी यू व्हेन नेक्स्ट प्रॉब्लेम कम मागीर पुत्तून प्रॉब्लेम जालो पुत्तून गेलो ब्लेसड सॅक्रेमेंट मागणे सायबा हांव तू कितें सांगताय तें दी कोण येयलो थंयसर मागीर प्रेयर जातकूच कोण येयलो भिकारी घे रे बाबा घे तुका म्हाका जाय म्हजो सोमन देवाशी आतां म्हाका कांय नाका कितें वायट करपाक आनी कोण मेवलो कोण येयलो ब्रदर आमी एक होम फॉर द एजेड काडटा आमी कितले जाय तुका चेक बरें घे आमी कितें बरें करून आमी आमची मिलाग परचेस करतले म्हणून बरें करतले कित्याक देव म्हणटालो हय रे विन्सेंट कितले पयशे दिता कितले आतां भिकाऱ्यांक जेवण दिता कोणाकूच ना म्हणना आतां ताका बेगीन मेवतली आपली मिराग फटवतालो आमकां आमच्या कोन्यावरी कांयच मेळचें ना भाव भयणीनो फकत भावार धरून तूं आनी हांव कितें करतली म्हणून आनी देवाक इम्प्रेस करतली म्हणून आमी फटवले आमकां जाय फकत भावार त्या उतराचेर एक भाशेन त्या रॉटवेला सोण्या भाशेन ते उतर घट धरून ताका सोडी नासतना रावन आनी तें जें ताणें सांगलां उतरा प्रमाणे तें आमच्या जिवितान तें आपणाक अणभवूंक तेंच करीत जाल्यार आमी आतां आमकां ती संवय जातली कशे भाशेन उतरा वरवीं आमी चेक बरयता भाशेन बँकेन त्या भाशेन आमी ती चेक बरयतले आनी आमी सगळें जें तयार केलां तें आमच्या जिवितान आमी हाडटले जेजूच्या नांवान आमेन Amen. जेजू कारगा गॉड आनी कोण आहा सिस्टर हांव सांगता होय सांग रे बाबा सांग प्रेज गॉड गेल्या विका कितें जालें न्ही हांव देवा उतर दिवपा आसलो चोय वेनसडे तरी म्हाका 4 दीस आहाय म्हणल्यार म्हाका एसुली थोडी जाली की म्हाका उलोवपा पासून जायना ओके कंटिन्युअस हुकली मारता आनी म्हाका टेन्शन दिसतालें की अरे हांव वेनसडे कितें कोन्न शिकोवन दितलें आनी थोडी कशी वचना सारकी पूण हांव स्क्रिप्चर म्हणत आसलोलें आनी एक स्क्रिप्चर म्हूण हांव देवा अर्घ दितालें की हॉरेन सोयताना तुका म्हजे भितर रावपाक कसलोच अधिकार ना हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी बाय द वर्ड्स ऑफ जीसस आय एम कंप्लिटली हील आनी रेब्यूक केले ते थोडी आनी हांवें बिलीव केलें ती थोडी म्हगेली बरी जाली म्हूण पूण खरें म्हळ्यार ती थोडी म्हगे बरी जावं ना पूण हांव फकत अर्घ दित रावलें ती थोडी म्हगे बरी जाली म्हूण पूण सोयतान दुसरो वदां पुतून नेगेटीव थॉट्स घालपा लागलो की जावपा ना कॅन्सील कर तर ट्युजडे राती कोडे म्हाका सारकी राती भरपूर हुकली मारली आनी अर्डे सारकें पॅक जालोलें म्हळ्यार उलोय तूं एक हुकली काडली जाल्यार कळटालें की तेका आनी उलोवपा जावपा ना राती
राती हांवें चिंतिले हाल हांव सकाळी सिस्टर मारिया हांव फोन मेसेज कोन सांगतले हांव कोन्ना कित्याक म्हाका उलोवपा जायना ओके आनी हांव तितू हांव स्क्रिप्चर म्हणटा आनी आर्ग दीत आहा हांव बरें जालें म्हण सकाळी जिंजरा सिरप कोन्न पिलें आनी सांगलें हे तुगे जेसू हे तुजी कूड आनी हांवें तुजें रगत हांव पियेता आनी तुज्या अमोलीक रोगतान हांव सारकें बरें जालें आनी हांव जेसू आर्ग दीत रावलें सकाळी हांव म्हणलें फोन मारिया फोन मेसेज घातले चोयल्या सिस्टर फातिमान लिंक धाडले आतां नांव बीन गायलें आतां कॅन्सील कोत्तले तर पासून सोयतान म्हणटा तुका जावपा ना कित्याक तुका तुका पयर संडे तुका संडेनी हांव आनी म्हगे घोरकार इगोर्जे तेर्स करपा आसलोली त्या दिसा तुका 10 मिनटां तेर्स करून तू हुंकली मात म्हळ्यार तुका सारकें ताळ बीन सुकोन जायना आसलोलें उलोवपाक जाल्यार हाल तूं कितकोन एक वरां उलयतलें आनी जेजूचे बादर पूण दोन आत्मेश उलयताले मुकोडे तूं कोन्नाका कॅन्सील कर पूण पवित्र आत्मा म्हणपा लागून ना तो वेळ येतोच जे कितें उलोवपा जाय तो आपूण उलयतलो आनी खरें पवित्र आत्म्याचे हांवें तेजे भावात दवरलो विस्वास दवरलो होली स्पिरीट उलयता म्हूण आनी इवन म्हगे घोरकार म्हणपा लागलो चो येसू तूं खुंकली मारता जावपा ना म्हणपा लागलो हांव ओगे रायलें आय कॅन डू ऑल थिंग्स टू क्रायस्ट टू स्ट्रेंथन मी The one who is in me is greater than the one who is in the world. Praise God. आणि मागीर देनपोरा सिस्टर मारियान एक मेसेज गायली म्हाका आयज पवित्र आत्म्या आदारान तूं उलयतलें त्या टायमार पासून सोयतान म्हगे तकल्यांक घाता सिस्टर मारिया मेसेज घाल आयज कॅन्सील कर तुका उलोवपा जावपाना आनी जेजू आर्गा जेजू मोहिमा एक पासून म्हाका खुकली येवना आनी खरें हांव मागीर चिंतिता देवा उतर जाय तरी ती ऑडी पळय पॅक जालो न्ही ते कंप्लिटली बरें जालें कांय ना त्या दिसा सावन हुंकली ना म्हळ्यार सोयतान म्हाका अटॅक कोत्तालो प्रेज गॉड सिस्टर जेजू कारगा ते दीस आमकां कळ्ळें ना पासून तूं दुयेंत सारकें हुंकली म्हळ्यार ऑडी सारकें पॅक आसलोलें आनी हांव चिंतिता पवित्र आत्म्या आनी पवित्र आत्मा म्हणटा आपूण तूं उलयची ना आपूण उलयतलो ओके तो वेळ येतोच आपूण उलयतलो तूं कॅन्सील करनाका पूण दुसरी सायडीन सोयतान म्हणटा ना जायची ना तुका जायची ना पळय तेर्सू करून तुगे ताळ सारकें हें जालो आज तुका जावपा ना कॅन्सील कर आनी खरें आत्मो आमची असोपताय लूक 12:12 म्हणटा तो वेळ येतोच आपूण उलयतलो आनी रोमन्स 8:26 म्हणटा आत्मो आमच्या असोपतायेच्या आदाराक येता तर आमी कितें उलोवचें ते नकळो देखून पवित्र आत्मो आमचे पवित्र आत्मो आपूण विनोती करता तर खरें पवित्र आत्मो उलयलो आनी तेच रातया अत्य दिसान म्हगेली हुंकली नाच सारकें कंप्लीट क्युअर प्रेज गॉड या ते दीस बरें जगतालें नखेत्र अशें ओय प्रेज गॉड पळय आमकां 7 दिसांनी कळ्ळें की कितें जालें तें पूण त्या दिसा जेन्ना आमची बाय एफ्रेन शिकयताली अशें दिसनासलें की ती इतली त्रास भोगताली म्हणून अशें दिसतालें की सामकी रेडी जाल्या म्हणून सामकी ऑलिंपिक ट्रेनिंग करून ब्रादर ते उलयता आसतना शिकोवन दिता आसतना म्हाका खुकली आहलो म्हण हांव कंप्लिटली विसरलें म्हाका खबर ना खुकली आहलो मागीर जातकूच हांव चिंता अरे हुंकली मारता सारकें पॅक आहलो ऑडी सारकें पॅक आहलोलें आनी हांव कितें करून उलयलें पूण हांव उलोवं ना पूण पवित्र प्रेज गॉड जेजू कारगा आनी हें सगळें आयकपा बरें कित्याकू तूं पवित्र आत्म्याचे पातयेवन रावलें तुगेलो आदार पवित्र आत्मा जालो एक म्हणल्यार आतां न्ही सिस्टर मागीर कोत्ता अजून बरें रेडी जालो ना अरे कोण रेडी जातलो तो पवित्र आत्मा कोत न्ही सगळें कामू तुम कित्याक रेडी जालो आमी होली स्पिरिटा हातीन घालपाक जाय होली स्पिरिटाचे पातयेवपा जाय खरें तो तेणें सांगिल्लें म्हाका एक आवाज येयलो तूं तो उलयता आपूण उलयतलो तूं भिनाका तो वेळ येतोच आपूण उलयता दुसरी सायडी सोयतान म्हणटा ना ना जावपा ना कॅन्सील कर दुसऱ्याक उलय तूं पूण जेजू आर्गा जेजू मोहिमा सगळी बरें थँक यू जीसस जेजू कारगा
brother, Yes. sister, I will give one testimony, okay? Oh, please go ahead, Olivia. Olivia, We want to hear आमची from बहीण you. Olivia ready हा येस कारगा. I have every day in my life, I have every day म्हाका सदां test आसता. Meeting घेतली पयले आसता म्हणजे throughout my life there is a test. Now beginning the test is going on. म्हाका कितलेश कोण आडको येता येवपा पासून meeting, but Holy Spirit really helps me. तो help कोत म्हाका बरें. Praise God. कोण अंडरस्टँड जावपाना थ्रू वॉट हांव कित सफर म्हणजे अशें करून मुगे जिवितान घडटे. बट अनलेस एंड अंटील आय टेल यू ऑल सांगिल जाल्यार बट म्हाका ते कन्फेस कोना कित्याक आय हॅव फेथ इन द लॉर्ड. म्हाका देवाचेर जायतो विश्वास आहा. बट सरावंडिंगचो केन्ना तुजे अशें करून एक हें सांगूं सोदता हांव ब्युटिशनाक काम कोत्ता खरें. बट म्हाका ते ब्युटिशनाक काम करपाक म्हाका हांव कित दिसता उमेद ना म्हळ्यार हांव कित दिसता न्हू मुगे ते की तूं तरी अशें करून जायते लायफाक घडलां हे दिसा न्हू 6 months लायक नो 4 months. सो ती म्हाका चोयली न्हू ती कितें म्हणटा अरे तूं कितें जाला तूं अशें करून कितें कोन्न जाला. सो हांव ते स्टॉपूय केलो हा मातशें ब्रेक दवरला हांवें म्हळ्यार ब्रेक दवरता. बट काल पयर केदो ब्रदर जॉन्सन काल ते नो पळय ब्रदर विन्संटागे हें आसलोली मिटींग चलताली आनी म्हाका काबार जात्री आमगे फेलोशीप आसता आनी म्हाका तेंकां हांव कोणा आपयनासलो चोय ते म्हाका फोन मारलो आनी हांवें तेंका 2 फावट रिफ्यूज केलोले येयनाक म्हूण. कित्याक हांव जाणा ती म्हाका सारकी हें कोताय तूं एश दिसता कितें जालें तुका एशें तेशें सारकी हें कोताय हावपा येयल्या भाशेन. प्रेज गॉड. आनी हांवें तेंका रिफ्यूज केल्ले. बट इन द सेम टायम मुगे भावागे बर्थडे विश करपा जाय म्हण उलयताली फेलोशीप कोताली आनी तेन्ना ते फोन केलो म्हाका आनी हांव बिजी हांवें म्हणलें सारकी सोदारपा लागली येताय केशी येताय म्हूण आयक न्हय. हांवें म्हणलें चल ये आनी ऑप्शन ना भितर सोदा म्हाका कितें म्हणपा लागोली तूं कितें जाला. हांवें म्हणलें एका लागून हांव म्हणलें तुमकां आपयना म्हणलें जानाकाय मुगे देव बरो आहा आनी हांव सगलें देवाचेर सोडलो हा आनी हांव फायन म्हळें. सो आनी तेणें येयलें आनी भितर सगळे स्क्रिप्चर बी चोयले हांवें आख्खे न्हू मुगे रुमा स्क्रिप्चर मारलो आहाय आनी तेणें वाचिले आनी तेका इतलें बरें दिसतलें सारकें. आतां चोय लोक पयस येता आनी ते स्क्रिप्चर वाचिता आनी ते मुगे भावार तेशें कोन्न चोयला. प्रेज गॉड थँक यू जिजस. मुगे देवाचेर फेथ आहा तो ओके. आनी ते म्हाका कितें कितें सांगूंक सोदतालें बट तेणें हें केलें की म्हाका एक विश्वास आहा देवाचेर आनी तो विश्वास तेजे भितरूय येयलो जाण तूं तेंपा आपल्या सेंड कोर आनी एशें कोन्न. प्रेज गॉड थँक यू जिजस. आतां हांव मुगे टेस्टमनी सोदा कित्याक हांव ते एक येवं ना वेनिसडे. सो म्हाका येवपा जायते आडको येयलो आनी त्यो सांगपा नाका म्हाका बट आडको येताय म्हाका. प्रेज गॉड थँक यू जिजस. आतां मुगे टेस्टमनी सांगता. मुगे गोदू शॉपाचेर गेलो आनी केन्ना गेल्यार लेट येता येयना बेगीन. हांवें म्हणलें आतां एक स्क्रिप्चर म्हाका एशें कोन्न हें जालो म्हणचें म्हणपा पवित्र आत्म्यान एशें कोन्न म्हाका सजवण दिली अशी कितें तूं एशें कोन्न स्क्रिप्चर म्हूण. द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी. God himself anointed me and filled me with his love. God filled me with his love and set me free. Set my husband free from worries गायले. Actually हांव worries जाताले but I तो मुगे हस्बंडाचे एस म्हणलो. Praise God thank you Jesus. आनी म्हाका ते मागीर वर्डूय दाखोवन दिलेशें देवान. Hebrew 4:12 घात जाल्यार घाल वाचपाक. सो ते उतर कितें सांगता आनी गो लोकडो येयलो मुगेलो ते मोठा आयलो आनी म्हाका देवान एशें कोन्न हें दाखयलें चोय तूं वरीस जातालें. प्रेज गॉड थँक यू जिजस. आनी हांवें ते गोवाचे एशें म्हळें आनी ते उतर कितें दोनी सायडी पाजलोले. सो हांवें तेका म्हणलो पळय तो बेगीन येयलो आनी कित्याक सो म्हाकाय बी वरीस गेलेशी. प्रेज गॉड थँक यू जिजस. Praise God. वाच गो ओलिव्या. कोंकणी मुको हरें बरें जाय न्हू. जाता वाच. कोरेंच देवाचो बरें हांव वाचता ओके तूं आयक ओलिव्या हांव तुका आदार करता. नो प्रॉब्लेम
खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत ते दोनूय वाटेनी पाजलेले तलवारी सारखे हय जोय मनशाचो प्राण आनी आत्मो तशेंच सांदे आनी मेंदू दोशी जातात थंय पर्यंत ते रिगूंक शकता प्रेज गॉड मनशाच्या काळजाचे अंतरेक आनी चिंतना तपासून ताचे विशीं आपलो निवाडो दिता प्रेज गॉड सो ते दोन्ही आटी पाजलोले ते घोवाकूय लागले म्हाकाय लागले हांवूय वरीस गेले आनी घोवूय येयलो Praise God. प्रेज Praise गॉड God. Wow, that's so awesome. प्रेज Just the गॉड character. Wow, that's जाणे भाव भयणीनो तुमकां हांव खरेंच हांव तुमकां आतांच कितें घडलें तें सांगता हांव केन्नाच आमचे भाशेन कोंकणी वाचून हांव सदांच इंग्लिशीन शिकलां जेन्ना हांव मिसाक वेतालो तेन्ना जेन्ना फुडें जालो हांव म्हणटा आमचे तुमी सोर्वे असो वाचतालो पूण केन्ना पादवीकार सांगतालो ल्हान आसतना देवाचें उतर वाचपाक इंग्लिशीन मिसा आसा जाल्यार हांव कोत्तालो पूण कितें घडलें इतल्या वर्सांनी परतून गोंया येतकूच आतां पवित्र पुस्तक म्हाका तिचो इगोर्जेन वचपाची गरज आतां सगळें ऑनलायन आहा आनी ऑनलायन बायबल उक्तें कोत्ता सदां देवाचें उतर हांव जें धाडटा 7-8 मिनटां हांव पयलें तें वाचतां आनी प्रॅक्टीस कोत्तां आतां प्रॅक्टीस केल्या उपरांत हांवें आतां वाचलां हांवें तुमकां दाखयलां वाचून कशे भाशेन जेन्ना आमी ते उतरान आमी वाचता कशे भाशेन सोंपें जाता हांव आमचे इंग्लिशीन क्लासीक लोकांक सांगता बाबा तुमच्या कोणाक वाचूंक जाता हांव ताका सांगता आमची भास कोंकणी आमची भास ही जी आमची बुधवारची क्लास आसा आमचे भाशेन आहा आमी देवाचें उतर वाचिना जाल्यार आनी आतां आमकां हो चान्स मेळटा कोणाक आदर करूंक जाय आमी सगळ्यांनी वाचूंक जाय सारकें ब्रदर येस सगळ्यांनी वाचूंक जाय आमी वाचता जाल्यार फकत आयज ना पूण आमी सदांकाल वाचता जाल्यार आमकां प्रॅक्टीस आसा जाल्यार आमी म्हणूंक जाय हांव वाचता आनी मारिया म्हणटली हांव रेफ्री ना तूं वाची नाका आयज तूं वाच पूण आतां जेन्ना वाचता आमची ओलिविया आतां UK वचोन इंग्लीश वुमन वाचतना ती आमचे भाशेन वाचता सोरे स्पोला ताजी ओशी म्हजे भाशेन जेन्ना तो वाचतालो सगळ्यांनी ताका आदर करूंक जाता आनी आमी जेन्ना सदां वाचता देवाचें उतर आमचे भाशेन आमचे कोंकणी भाशेन आमच्या माय भाशेन तेन्ना आमकां वाचपाक सोंपें जातलें कित्याक आमी ट्राय कोताले जाय त्याच ती मागीर एक व्हडली वर्ड आहाय ती येयनाय म्हटल्यार हांव मागीर सोडून दितालें पयलीं मागीर घाम सुट्टा मागीर गोवायकी दिवची पडटली म्हजे भाशेन की कशे भाशेन आतां आमी देवाचें उतर वाचता आनी कशे भाशेन आतां सोंपें जालां पवित्र आत्म्याच्या आदार ब्रदर तूं सदांच रिफ्लेक्शन धाडटा न्ही डेली कोंकणी तूं इतू तुगे कोंकणी सारकी प्युअर क्लियर सारकी कोण म्हणपाना तूं लोकांक म्हण पूण जेजू कारगा सगळे पवित्र आत्मे हांव तुका सांगता 3 वर्सां पयलीं जेन्ना हांव भायर थान येयलो बिकॉज 40 वर्सां भायर आसलो जेन्ना हांव उलयतालो म्हाका सोंपे भाशेन उलोवपाक जायनासलें उतरां इंग्लिशीन घालतालो पूण जितलें हांव देवाचें उतर आमचे भाशेन आयकोता आनी तें आयकोता आतां ती प्रॅक्टीस जाल्या ज्या भाशेन आमी देवाचें उतर आयकोन आमचो बावाड वाडटा त्या भाशेन हांव कोत्ता आमच्या सगळ्यांनी करूंक जाता पूण आमकां जाय ती तो डिझायर जाय इच्छा जाय आमी सदां करीत जाल्यार आमी सगळीं बुधवार दीस येतली आनी आमची मारिया रेफ्री भाशेन एम्पायर भाशेन ना तुजो चान्स तूं चड वाचता तूं घे पूण जेन्ना कोण वाचता कोणूच फुडें येना पूण ब्रदरागे उतर सारकी दिसपटे देवाचे उतर तितून सारकी क्लियर आसताय बरी उतर घाता सारकी जेजू कारगा प्रेज गॉड थँक यू जीसस आर्गन जेजू हा आनी कोण आहा थँक यू ओलिविया देव बरें करूं बाबा वी मिस्ड यू
Avila, go ahead. सिस्टर मुगे टेस्ट सिस्टर मुगे चेड्या एल्बो ना बेका तू जोर येलो सा 3 दीस एक्शन नो तेशको नितुलो झुकली मारपा लागोली मागे हांव मुगे बाय आनी बाबा तिगायनी एकठांय जाली आनी आमी म्हणलें बाबा अशको म्हूण सांगलें हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सोयताना जोऱ्या तोंडे तुका कसलोच अधिकार ना म्हणलें आनी जेजूच्या गायांनी तू सामको बरो जाल म्हूण आमी तिगायनी म्हूण अशको मुळ्यान त्या आर्गान दिलें दुसरे दिसा तिसरे चवथे दिसा म्हळ्यार आमी चेड्या जोरू गेलो जेजू आर्गां सिस्टर जेजू कारगाम जेजू कारगाम ब्युटिफुल ब्युटिफुल Yes. जेजू कारगाम Praise God. आता सगळे सोल्दात तयार जाल्यात Soldad, oi, सगळे brother. सोल्दात तयार जाल्या जेजू कारगाम आणि नी आमी देवाच्या उतरावणी आमकां मेळो ना पूण आमी येता फुडें आनी घोवायकी दिता येव जावन आसा सोल्दाताचें काम सोल्दात ब्रदर ते मायक घालून बंद करून असताय ते मायक तर उगडले नी कण टायगर वाघ जाताय ते जेजू कारगाम प्रेज गॉड आविला देव बरें करून बाबा देव बरें करूं आविला जेजू कारगाम ब्युटिफुल ब्युटिफुल ओलिविया ब्युटिफुल येस प्रेज जीसस आणि कोण हा जेजू कारगाम जेजू कारगाम Praise God. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस थँक यू ओके ना जाल्यार कमेंट्स करूया ब्रदर राइट कमेंट्स करूया जेजू कारगाम बाबा सुकोर प्रेज जीसस प्रेज जीसस आयको येता न्हू सगळ्या होय 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 ब्रदर ओके बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन आमेन पुता आणि पवित्र आत्म्या गोर घालता दिनवासता त्या वेळा फाचो जेजू जें कितें उलयतलो हांव उलयचो ना पूण तूं उलयतलो पवित्र आत्म्या आमेन तुवेंनूच म्हाका आयज हें उतर दिवंक तुवेंनूच सुचयलाय आनी तुवेंनूच म्हाका हांगासर हाडलाय प्रेज गॉड पवित्र आत्म्या तूंच हें उलय बापा तुज्या हातीन घालता सगळी म्हजी कूड सगळे भायर सगळे मोबायल इंटरनेट कनेक्शन सगळ्यांचें सगळें आयकोपाचें बरे भशेन सगळ्यांक आयकोंक आनी सजमोंक आनी हीच खबर दुसऱ्यांक परगटूंक तांकां तूं शिकय पवित्र आत्मे हें मागता जेजूच्या नांवी आमेन 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 जेजू आमेन. कारगाम Praise Jesus, brothers and sisters. प्रेज जीसस जीसस प्रेज जीसस हांवें आयज हें घेतलो तो खरो म्हणल्यार हेजो घेतलो आमचो जुवांचो हावेसोर 3 ओळ 15 रेणुका तू वाच बाय हुंय हा गो तें आहा मुगो रेणुका जेजू कारगाम ब्युटिफुल हय जॉन 15 16 रेणुका वाच बाय 16 हांव वाचता प्रेज गॉड प्रेज गॉड जसो मोइजेसान अरण्यांत सोरोप उबारलो तसोच देव मनशाच्या पुताक उबारतलो अशें पुताचेर बावार्थ तेवतेल्या सोमेस्तांक सासनीक जिवीत आसतलें जेजू कारगाम 16 सिस्टर कोरेंस ताचेर बावाट ठेवता त्या दर एका मनशाक नाश जावचो ना पूण ताका सासनीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो तितलोच ताणें संवसाराचो मोग केलो Praise Jesus.
Praise Jesus. ब्रदर एंड सिस्टर, हितून न्हू देवान आपल्या संवसारा कितू मोग केला म्हणजे आमचो. सो हेजेर न्हू आमकां कितें शिकोवंक मेळटा हिंगा. सो देवान आपल्या एकल्या पुता दिला. सो आनी तेजेर न्हू म्हाका म्हगेल्या म्हणजे देवान पुताक एकल्याकूच आमकां दिला सगल्यांक. सो तो आपल्याक एकलो पूत म्हूण तेका दवरलो ना. सो तो आमकां हें केला. सो आमगे पातकां पासत आनीक तेणें खुर्सार रगत वाडयलें आख्खें आपल्या आमचे पासत. आनीक हितून न्हू आमकां आमगेलें आमी जाण जावपाक देवान आमचे पासत कितें केलें तें. हें बलिदान आख्खें बलिदान केलां. म्हणजे आदी तुमी जाणां आदले काळार आमी मेंढरां मारताले, सगळें करताले. सो तेच भाशेन आमी सदांच चिंतूंक जाय. म्हणजे आमी केन्नाय म्हणटाय न्हू. सो मुगेलो पूत देवाक कामां दिसना. म्हणजे जायते फावट म्हणटाय आमगे एकलो चेडो तो तेका आनी कितें आमी दिवपाचो. सो तेका आमी दवरपाचो. सो तितून कितें आसपाचो आडकोळी हाडटाय जायते जाण पाद्री जावपाक जावं माद्री जावपाक. सो देवाक कामां वचपाक हें करपाक. आनी देवान चोय आपल्या पुता एकल्याक आमकां दिला सगल्यांक. ओके. आनी हितूंतल्यान आमी शिकपा म्हणजे देवान आमकां सगळे म्हणजे उटकाळ केला. म्हणजे आमकां दाखयला आमी कितू मोग कोत्तो. आनीक आमी न्हू कितें कोत्ताय जायते फावटी देवान आमकां हें कित्याक धाडलें, देवान आमचें कित्याक हें केलें आमकां. पूण जेन्ना जेजू आमचे पासत खुर्सार मेलो तेगे कोश्ट आमी केन्ना नियाळ कोन्नाय. सो आमी चडशे नियाळ करूं वचना. जेजून आमचे पासत कितें केलां पळय आमी जाणाय देवान खुर्सार मेला. जेजू आमचे पासत खुर्सार मेला. पूण खुर्सार मेवता तेदोना तेका केसो हळवळ पळय. सो एक घाये तेजे सारके तेका घाय जावन म्हणजे रगत तेगे भायर सरतालें आनी सगळें जालें. आयज तर आमकां तर कितें मातशें कितें हें जालें कितें जालें आवय म्हणटाय आमी. दुसरें उतरांनी बाबड्यांनी हांवें पयलो हॉल म्हळ्यार स्क्रिप्चर काडलो जोशुआ जॉन 1. सो ते सिस्टरी उतर हें केला स्ट्रेट केला. सो तेका लागून हांव हें करपा म्हणजे देवा उतराचेर इन द बिगिनींग देवा संवसारा पयलें उतर आहलें. म्हणजे पयलें आहलें उतर सोब आहलो आनी सोब जालें उतर. उतर आहलो देव हें जालो उतर. सो तेंच उतर. सो आयज आमी उलयता. सो देवान तेंच उतर आमकां दिला. आनीक हे उतर जेन्ना आमी उलयताय दुसऱ्यांचेर. सो दुसऱ्या उलयताय तेन्ना जेजूक तेगेल्या घाई घाताय आमी. काळजाक घाई घाताय आमी. सो हें आमी सदां मतीन दवरूंक जाय. सो हें न्हू जायते फावटी दिश्टी पडना. इवन म्हाका पसून हांव पयलीं कितें म्हणटालो हांव इकोचें काम करता खरो. पूण हांव म्हणटालो एश कोन्न आमच्या बापायन केलो म्हणजे आमच्या बाप्पा मुळो गेलो. पूण ते आमच्या बापान कितें मोठाय. सो कितें म्हणटा हांव फादरान कितें आहा. सो तितून तेजे बारीक आमी ओळखसण हांव घेयनाहलो. इवन हांव कितें मुळो कोणाकूय कितें म्हणपा आहलो मुळो आनी गेलो. सो हांव जेन्ना कितें आयज पसून कितें म्हणजे जेन्ना आमी वायट उलयताय न्हू जेन्ना गाळी मारताय त्याच उतरान म्हणटाय आमी उतरान आनी त्याच उतरान आमी जेजूची जेजू कडेन आमी कितें मागताय. सो तें न्हू सारकें वायट आमकां. सो जेन्ना आमी कितें मागताय म्हणजे जेजू कडेन कितें मागताय न्हू पळय आमी तें दुखयताय तेका. आनी मागीर तेका तेजे वयल्यान मीठ घाल्ल्या भशेन हे भाशेन आमी मीठ घाल म्हणून लासत म्हणटा भाशेन जेजू रे लागता. सो जरी तर म्हाका कोणें कितें म्हणलें जाल्यार म्हाका सारको कितको लागता. सो जायते म्हणटाय न्हू चोय रे तेणें हातीन मारलो झापड खरें पूण आपल्या सारकें काळजाचें मारलें अशें म्हूण. सो तेच भाशेन जेजूकूय तोच अकमान जाता बाबड्यानो. हें आमी सोजमो जाय सदांच. आनी जेन्ना आमी उलयताय तेन्ना आमगे जिबेचेरूय आमी तोत्राय धरूंक जाय. आमी कितें उलयताय कोणाको कितें उलयताय कितें सांगताय आमी. आयज देवाचें उतर आयज म्हाका जायती शिकोवण मेळ्ळ्या देवाच्या उतरा दिशी. पूण म्हाका एक टायमार आसना देवाचें उतर म्हळ्यार कितें तें. आनीक हांव सदां कितें म्हणल्यार म्हणजे मुको कितें जातोलें. आनी एक स्क्रिप्चर आहा तो आय एम नॉट यंग. सो कितें जालें हांव कितें म्हणटालो हांव मुको आतां जाचना. हांव कितें देवा आर्ग दिता आनी पळयता त्या बाबड्यांनी
कित्याक हे आयज धाकटे उतरान तरी हांव हे आयचे म्हगेले एक बिईंग आयल्या सो हांव एक बिईंग आता आयज आनीक देवाक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दिनवासता कित्याक ही म्हगेली सुरवात कित्याक हांव जायत फावटी उतर दिता पूण अशें करून तुजे बराबर अशें करून जायत फावटी केन्ना शेअर केलें ना चडशें पूण हांव एक इंडिविज्युअल कोणाक अशें करून हें कोता आनीक उतराची सोच म्हळ्यार कित्याक लागून हें वचना म्हाका म्हणजे हांव कितें म्हणटालो आतां भयण सांगता ते भाशेन म्हणजे सोचमणी उतराची नाजाल्यार मागीर कितें हें म्हणजे हें शिजतालें भितर पूण जो पवित्र आत्मा म्हजे भितर आहा तो उलयता आनी तो हें सगळें काम करता तें म्हाका कोणा हाडलें बाबड्यांनी सो आयज म्हाका तोच पवित्र आत्मा आतां आयची खबर सांगता बाबड्यांनी ब्रादर आपसून खबर आसतली कोंकणीन आमगेल्या आनीक इंग्लिशीन जायते डिफरंट हांव स्क्रिप्चर घातलो इंग्लिशीन चडशें हांव इंग्लिशीन वाचिता आनी तेच म्हळ्यार हांव इंग्लिशीन कोंकणीन तें वाचूंक गेल्यार तें म्हळ्यार कोंकणीन दुसरे भाशेन आहा सो तें हांव कन्फ्यूज जालो थिंगा पूण पवित्र आत्म्यान हो स्क्रिप्चर दिलो म्हाका बाबांनी सो अशें करून जायतें जाता पूण तेज्या पयलीं पासून सिस्टर हांवें म्हळ्यार हें उतर काडलो हांवें द बिगिनींग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विथ द गॉड एंड The word was God. He was in the beginning and with God. So हे उतर तो हांव सिस्टरीन हांवें सो ह्या उतराचे हांव कित्याक लागून उतरांच्या बाबड्यांनी कित्याक हांव ह्याच उतरान न्हू अशें करून ह्याच म्हगेल्या तोंडान जायत्या लोकांक न्हू उलयतालो तुज पाहिजे पिला तुज हुस्तार पिला पितालो ते भाशेन हांव तुमकां एग्जाम्पल ही उतर पसून न्हू बाबणी देवा दुखताय देवागे काळज दुखताय बाबड्यांनी कित्याक देवागे उतरान त्यो ते आमी बरें उलयताय सो तें बरें हें कोताय सो त्याच मेळटा बाबड्यांनी आनीक देखून म्हणटाय देवागे उतर म्हणटा प्रोवर्ब्स तुगे जिवीत आनी मरण तुगे जिबेचेर बरयलो आहा सो हे न्हू हे स्क्रिप्चर आतां भयण सांगता ते भाशेन आमी सदां न्हू जाता जाल्यार ट्राय करूंक जाय स्क्रिप्चर मनाक घोळोवपाक आनी बरोवन बसून दवर जाल्यार बरें आनी कित्याक तेजेर कितें बरयलो आहा चापकोन आनी रोखडें आमच्यांनी कॅन्सील करूंक जाता तें जेजू नांवान हांवें कॅन्सील कोता तेजें हांव चुकलो सो हें म्हणूंक जाय सो तेन्ना तुका म्हाका स्वता ब्रादर सो हूंय मातशें करेक्ट कोराय म्हाका Proverbs 18:21. Correct. No problem. Life and death is in the power of the tongue. Yes. Those who love it shall eat its fruit. आमच्या भाशेन पळय म्हणटा ते हांव नको पूण मरण आनी जिवीत आमच्या जिबीचे आमच्या जिबेर आनी जेन्ना आमी जी उतरां उलयता त्या उतरां प्रमाणे आमकां जीव मेळटलो मरण मेळटलें हय ब्रदर प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीजस सो ते भाशेन न्हू म्हाका हें पयलीं कांय समना आहलें सो एक आयकोन न्हू जायतें जालें आयको आनी जेन्ना खुरीसा मेळ्ळा तो खुर्सा दिश्टी पडा न्हू सगळ्यांकू गाय कितू आहाय ते बारीक गाय कितू आहाय ते आख्खोय बुडलो आहा जेजू हो हेचे तरी चडसो दाखयलो ना पूण जायतो आजो पूण एक गांव म्हळ्यार जी आमगेली उतरां आहाय ती आमी सारकी खुर्सा देवा पुत्तून मेल्लो पयलो पूण आमकां पुत्तून मोताय आमी जेजू दिसान दीस आमगे जिवितान आनी हे आतां कावर गायल कित्याक तूं दुल्ल बोडना जावपाक सो तेच भाशेन आमगे आमी दुल्ल बोस ते म्हणजे वायट बापा आमी कावर घालूंक जाय वायट उलयनासतना रावपाक सो जेन्ना वायट उलयता तेन्ना आमी ताका दुल्ल आमकां पुत्तून हें कोताय बाबड्यान सो हेजेर जायते आमी जेन्ना उठ्ठा बसतना पयलो नियाळ करूं आमी चडशे कितें कोताय जेजू म्हाका हें दी जेजू म्हाका जेन्ना आमी मेळना न्हू तेन्ना आमी निराश जाताय कित्याक लागून मेळना सो आमगे जिबेन आमी कितें उलयलां तें आमी सोडना आनी जेन्ना आमी कितें मागता तें आमकां पूण देव जाणा आमी कितें बरें आनी वायट तें सो ब्रादराक सांगता ते भाशेन आमी कितें आयज समज बरें दिलें कोणा अशें करून बरें केलें म्हणटकीर म्हाका बरें म्हण देव जाणा देवान मुगे सगळें प्लॅन करून दवरलो आहा आदले हांव मायेच्या पोटान जावचे वनी देवान मुगेलें जिवीत आख्खें बरोवन दवरलो आहा आमेन आनी ते आमी न्हू नियाळ करूंक जाय सदां आमी नियाळ करूंक जाय जेन्ना आमी कोणाक दुखयलो केन्ना उलयताय न्हू तेन्ना येन समज मुळ्ळें न्हू चुकोन मुळ्ळें सो तेजे नियाळ करूंक जाय पुत्तून वचून पवित्र आत्म्या कडेन बळ मागूंक जाय
जेन्ना तू पवित्र आत्म्याकडे बळ मागता पवित्र आत्मा तुका वचोन तेका भक्षण मागपाक आदार दिता बाबा. हांव धाकटी वस्त सांगता बाबड्यांनी. पयर एक चित्तालो म्हणजे पयलीं बायल रेणुका हिंगा आहाय चोय. सो मुगे लाश पयले मुगेली सासमाय ती आतां ती आहली आनी ते कडेन भक्षण मागलें. म्हणजे हांव पयले ते उलयतालो जाय तें कोतालो. म्हणजे तूं एश केलां तुवें तेश केलां सो तें हांव ते पसून उलयतालो. सो जेन्ना हांवें भक्षण मागलें तेन्ना म्हाका जायतें बरेंपण येवपाक लागलें. जेन्ना हांव भक्षण मागनासलो कित्याक हांव भक्षण मागनासलो कित्याक हांव म्हणटालो हांव मुगेलें सारकें. सो हांव सारको आसनासलो. सो तेका लागून जायते फावटी आमी सारके आसनाय. सो देवा कडेन भक्षण मागपाची आमकां गरज आनी तेजेर नियाळ भक्षण मागलें म्हूण जायना भाव भयणांनी. आमी चेंज जावपाक जाय. आमगेली तत्वां जी आमगेली चाल आहा ती आमी बदलुवपाक जाय. सो तें जरी तर आमी तें बदलूंक नाय जाल्यार आमगे कांय वाट जायना मागीर. आनी आमी फकत देव देव म्हणप जाल्यार जायना. कित्याक देवाक एक टायमार आमी जेन्ना म्हणटलीं तेन्ना देवाक आमी जबाब दिवंक जाय. आमगे सगळ्या कोडण्याचो आमचें दिसतालो तितलें. हांव म्हळ्यार कितें आमी सगळें तें बरें केलां आमी बरें जालें मुगे बरें जातलें. चलता भोंवतना सदां बरें करपाक जाय. जें कित्याक दोनूय रस्ते आहाय बरें आहाय वायटूय आहाय. सो तेच भाशेन दुसरी वस्त म्हणटा ती मुगे पयलें गर्लफ्रेंड आहलें भाव भयणांनी. आनीक हांव पयर चिंत्तालो म्हणजे हांवें पयतो आत्म्याक मागलें आनी म्हाका कोणा भक्षणें पयलें जेन्ना भक्षण ती सासमाय कडेन म्हाका म्हणजे तेगे माय कडेन भक्षण मागलें. सो हांव वयतलो. सो आय डिसायडेड. सो एश कोन्न डिसायड करूंक जाय बाबा आपणें कोणाक कितें म्हणून. सो आपूण म्हणटलो. सो हांव वचोन भक्षण मागूंक जाय. ते दुखोल आसता तेन्ना म्हणजे हांव थिंग वयतालो तेंगेर वयतालो पूण ती एश कोन्न हांव येता वयता तेंगेर हांव तेश कोन्न हें कांय ना. पूण कितें आहा एक भक्षण मागपा जाय. सो म्हाका दिसता हांव नाका ब्रदर. सो तूं कारें केलें आतां. सो एश कोन्न जायत्यो वस्तू न्हू आमकां आमी दुखयताय मनशाक दुसऱ्यांक दुखयताय आनीक तेची आमकां सोंसमणी मेळना. पूण देवा उतरान कित्याक म्हाका उगड आसा एक फावटी हांव एक फादरा कडल्यान गेल्लो आनी फादर म्हणजे म्हाका सांगतालो म्हणजे हांव तेका विचारलें फादर हें म्हाका कित्याक जाता. हांव सगळें कोत्ता हेका आमगेल्या म्हणजे हांव जेन्ना पिना म्हणटकूच हांव दुसरे आल्कोलिकाक तांकां मॅसेज दिवपाक वयता. सगळें बरें कोत्ता. सो घराको तांकां कितें जाय तें दिता सगळें. तो म्हणपाक लागलो तूं बायबल वाच. देखून हांव तुमकां भाव भयणांनी सांगता बायबल वाचाय. तुमकां सगळो आन्सर बायबलाचेर मेळटलो भाव भयणांनी. आनीक तेजेर आनी देवा न्हू एक बरेंपण म्हणटा तें बापाले म्हणजे जेजूले आमकां एक आपूण तुमकां शारोती धाडटलो. होली स्पिरीट तो म्हणटा आपूण तुमकां एक शारोती धाडटलो. सो पवित्र आत्म्या न्हू आमकां देवा जॉन 14 सिस्टर John 14:26. हय पूण बाप्पा म्हजे नावे तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळ्यांक शिकयतलो आनी हांव तुमकां सांगलां तें सगळें तुमचे मनांत हाडटलो. आमेन. सो ह्या स्क्रिप्चराचेर आमकां क्लियरली जेजू सांगता आमी म्हणजे पवित्र आत्म्या कडेन बळ मागोंक जाय. सो आमकां वचपाक जाय. इवन हांव आयची खबर सांगता बाबयणांनी. सो आयज हांव गेल्लो सो हांव सकाळीं वयता तेन्ना मागोन गेल्लो आनी हांव सदां मागोन वयता. कितें म्हणजे आयज दीस आहा तो पवित्र आत्म्या तूं चलय. पयलो हांव चलयतालो. सो हांव चलयता तेन्ना म्हाका कांय जायना आसलें. आयज पवित्र आत्मा चलयता पवित्र आत्मा मुगेलें जिवीत चलयता देखून जायत्यो मिलाग्री हांव चोयता भाव भयणांनी. जायत्यो म्हणटा जायत्यो मिलाग्री. आतां एकली भयण सांगताली आतां भयण सांगताली आपल्याक जिवीत म्हणटा मिलाग्री न्हू म्हणून. तेच भाशेन मुगली जिवीत न्हू मिलाग्रींनी चलता. आयज जायत्यो मिलाग्र्यो आयज तुमकां सांगोन रात आनी दीस म्हणटा ते भाशेन काबार जावपाना. मिनटे देव मिलाग्री कोता भाव. पूण आमकां दिश्टीपणाय कित्याक धाकटी वस्त सांगता बाबा आयज मुगे घरांत जेवण आहा. ओके. सो दुसरे कडेन जायते भायर आसतले भाव
इवन खंय कामां बसून आसता जायते बोटीर हांव बोटीर आसतालो सो तेकाय लागून सांगता जायते आमकां जेवण जायते आसता पूण आमकां जेवपाक टायम आसना फावो आसना आमकां कित्याक आमकां टायम मेळना जेवपाक सो हांव हें सांगना बाबा हांवें हें केलें अशें पूण हांव तुमकां सांगूंक सोदता कित्याक देवान आमकां फावो केलां सगलें पूण आमी तें वचोन जेवपाक सो तेच भाशेन देवागे उतर तेंच एक बुफे काडलें ब्रदर विन्संट केन्ना सायड कोता बुफे आहा जो बुफे वचोन फकत आमी घेवपा जाय सो तूं बुफे घेयना भूक लागल्या म्हणून तूं बसोन रावल्यार कांय मेळचना न्हू सो तेच भाशेन आमी जेन्ना स्क्रिप्चर आमी गिताय तेन्ना भावांनी आमकां आमगेली वाड जाता भावडेन प्रेज गॉड थँक यू जीसस Thank you, Jesus. थँक यू जीसस कोणाक विचारपाक जाय प्रेज जीसस थँक यू Praise जीसस Jesus. प्रेज जीसस Praise Jesus. Good, brother. येसू कारका येसू उलयता. कारका येसू कारका जेसू कारका Praise God. Praise God. सिस्टर तूं कॉमेंट कर न्हू चालेल. चालेल. ना तूं हें कर आतां Praise Jesus. बरें सांगिल्लें सुकोर आनी दॅट इज सो प्रॅक्टिकल कित्याक थंय तुगे लायफान पासून सगळें जालें न्ही कित्याक तूं आतां म्हणटा आपण हेका उलयलो तेका उलयलो कित्याक उलयलो कित्याक तुका त्या उतराची समजण नासलोली तें उतर कितें तुका खबर नासलोलें कळ्ळें तें उतर कितें तुका कळ्ळो तशें तें उतर तुका उठावपा लागलें तें उतर तुका निवड करपा लागलें कित्याक जॉन 15:3 पत्तून आमकां सांगता एक उतर आमी उलयताय तें आमकां निवड कोत्ता प्रेज गॉड सो ते भाशेन आनी तें उतरां तूं घोट्ट दवरून रावलो तें उतर तुवें चाबून चाबून च्युइंगम हाताय ते भाशेन चाबून 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 तें उतरान तुका निवड केलो आतां तूं तें सगळें कोत्ता आसतना तूं खबर पासून आपणागे बिहेवियर कितकोन जाता तो ते रेणुका कितें जालां आसतलें रेणुकाय बॅकवर्ड फायट करपा लागलें ते रेणुकाय हें करपा लागलें तें कितू पाट देवाशेन कोत्ता आसतलें हें म्हाका कित्याक म्हाका हे भाशेन दिलां आनी कितें एक दीस तें चिंता आसतलें फाल्यां बरें येतो काय दिसू फाल्यां बरो जातो मस्तो कळ्ळें पूण तेकाय तें मागणी करपा तेका ओडूक नासलोली त्या उतराची आतां देवान तुका ओडूक दिली पयलीं आनी मागीर तुजे वरवीं आतां सगलो संवसार निवड जाता तूं एकल्या निवड करता आनी तूं काय बरें सांगता आपण व्हडलें स्क्रिप्चर नेणो आपणागे टेस्टिमनी व्हडली द वर्ड ऑफ that is you are an overcomer you overcome by the blood of the lamb by the word of God and your word is a testimony praise Jesus हें जाय तूं देवा तें उतर कशें जालें दुसऱ्या पावयता तुगे ल्हान जिवान तुगे ल्हानपणान तूं दुसऱ्या तें उतर शेअर कोत्ता दुसऱ्या तूं जेजूगे ओडूक दाखयता जेजूगे उजवाड दाखयता आनी तूं आमकां पासून कितलो शिकयता तुगे हेणें आनी रेणुका आमी ओडक नासलोली पयलीं आतां रेणुका ती उतरां येत पासून आतां हांव चिंतिता तेका बाड्याक कितें जालां आसतलें तें दोनो तें भुरगें आसलोलें तें दोनो हें जालें आनी कोणाक जाय हें भोगपाकू सो आतां हांव चिंतिता शी ऑल्सो फॉर द बेटर्स आनी तूं वाडलो ना बारबरी रेणुका तूं देवागे उतर तूं घोट जालो ना आतां praise Jesus Praise Jesus. Jesus. Praise Jesus. Over to you, brother. जाणो आमचो बाब सुकूर आतां जेन्ना म्हणटालो हांव ती बरी खबर दुसऱ्यांक दिता हांव चिंतालो आतां पळय जेन्ना आमी संवसाराचो लोक आसतना समजा आमच्या भाटान आमकां आमी खोडून आमकां भांगर मेळत जाल्यार आमच्या भाटान आमी संवसाराचो लोक आमच्या भाटान आमकां खोडून हें भांगर मेळत जाल्यार आमी आमच्या शेजाऱ्याक सांगतले ना ब्रदर सांगतलो अरे बाबा जाणो म्हज्या भाटान खूब भांगर आसा जितलो हांव खोडटा मातशें खोडलें म्हाका भांगर मेळटा हांव भांगर मेळता जाल्यार हांव दुसऱ्यांक सांगतलो हांव संवसाराचो मनीस आसा जाल्यार केन्नाच सांगचो ना कित्याक तें भांगर हांव खोडून म्हजे बरोबर म्हज्या ताब्यान दवरतलो विकतलो बँकेन घालतलो कितें तरी करतलो कित्याक फायदो ताजो म्हाका जातलो वय की ना पूण जेन्ना हांव
स्वर्गीच्या राजाचो भुरगो जाता, स्वर्गीय राजाची भुरगी जाता, आमी आता देवाची भुरगी जाता, आमी किजर खणटा आमच्या बाटान जे देवान आपल्या उतरा वरवीं आमकां शिकयलां कशे भाशेन ते सगळे स्वर्गांतल्यान आमकां कशे भाशेन मेळोंक जाय ते आमी ते आतां आमकां कळोन येता आनी आमी देवाची भुरगीं जाता। आतां आमकां जाय सगल्यांक कळलेलें की कशे भाशेन स्वर्गांतल्यान आमकां मेळोंक जाय तें हांव विचारता तुमकां। जेन्ना आमी संवसाराची भुरगीं जाता आमी आमचेच चिंता, म्हजे मोबायल, म्हजी न्हीद, म्हजी चॉकलेट, म्हजो फोन, म्हजी बायल, म्हजो घरकार, म्हजी भुरगीं, म्हजी नातवां हे सगळे म्हजेच जाता, वय की ना? ज्या दिसा आमी देवाची भुरगीं जाता आमी स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरता। आतां म्हजें म्हणटा ताजें कोणाचें म्हणटा आमी बाबांनी? ताणें सगळें आमकां दिलां, आमचे कडेन कांयच ना, आमी येतलीं खाली वेतलीं खाली म्हणून जें दिलां ताणें ताची व्हडवीक आमी सांगता। आनी जे आमचो बाप सुकूर आतां आमकां सांगतलो पयलो तो हाचेर हाड, ताचेर हाड, सासूमांयचेर हाड, बायलेचेर हाड, शेजाऱ्याचेर हाड, बॉसाचेर हाड, पाद्रीचेर हाड, सगळ्यांचेर हाड, कित्याक जें तो कोत्तालो तो सजमतालो सदांच सारकें कोत्तालो। पूण ज्या दिसा ताका उतराची सजमणी मेळली कशे भाशेन स्वर्गा राज्यांतल्यान आमच्या तें आपणाक जाता, आमी अणभवूंक जाता, कशे भाशेन आमकां तें मेळोंक जाता आमच्या हातान। जेन्ना ताणें बोगसणें दिलें आनी ताणें पळयलें आपलें जिवीत कशें बदललें तें, आतां तो सगळ्यां कडेन वेता आनी सांगता पळय बाबा बोगसणें दियात, तशें करात, हें देवाचें उतर दवरात। आनी जे भाशेन आतां म्हाका मेळना तशेंच देव तुकाय दितलो, कित्याक आमकां फकत तें कशे भाशेन खणूंक जाय, तें देवाचें उतर कशे भाशेन खणूंक जाय तें उतर आमी आमचें पवित्र पुस्तक उगडून कशे भाशेन वाचून ताची सजमणी घेवन तें आमी स्वर्गांतल्यान आमी आपणाक जाय। आतां ती सजमणी ताका मेळ्ळ्या म्हणून आतां आमी देवाच्या राज्यांतलीं भुरगीं जाल्या म्हणून आमी आतां सगल्यांक सांगतात कशे भाशेन आमी तें आमच्या जिवितान हाडूंक जाय तें। Thank you, Jesus. होय की ना? ओय ब्रदर। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरें तुमकां सांगता आमचें चिंतप अशें बदल ना जाल्यार आमी सांगता आयले आमी देवाचें उतर आयकपाक, पूण सर्वीस म्हाका मेळली, म्हाका तो मोबायल मेळलो, म्हाका ती म्हजी फामील मेळली, देवाचें उतर आयकता, इगर्जेक वेता, बायबल स्टडीक वेता, पूण हें सगळें म्हजें, तें तांचें। आमी जेन्ना देवाची भुरगीं जाता आमच्यान म्हणूंक जाय तें ताचें आनी म्हजें तें ताचें। आमचें चिंतप कशें बदलता भावण। आतां वेळ जो आमचे कडेन आहा, आतां आमी सगळीं हाजीर आसा, वेळ कोणाचो? म्हजो ताचो वेळ, ताणें म्हाका वेळ दिला, ताचो वेळ। जे म्हज्या हातान आहा तें म्हजें न्हय, हें शर्टूय घालता तें, ही कूड पासून म्हजी आहा ती, ही म्हजी न्ही, हो वेळ म्हजो न्हय, ताणें दिला हो म्हाका। वेळ कशे भाशेन हांवें वापरूंक जाय, कशे भाशेन ताजी बरी खबर हांवें दिवंक जाय, कशे भाशेन हांवें म्हजी गोबायकी म्हज्या जिवितांत कितें घडलां तें हांवें दुसऱ्यांक सांगूंक जाय, हें हांव कोत्ता। आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना म्हाका कळोन येता हांव दुसऱ्यांक सांगिना, आतां तूं सांग, म्हाका जेन्ना चान्स मेळटा देवाचें उतर शिकोवपाक, कोणाक दुसऱ्यांक सांगपाक, हांव म्हणना ना बापा म्हाका लज दिसता, बरें ना, हांव रेडी ना, आमी ते आमचे ते पार्द घालतात ते हांव गालफार घालून सगळी आमची बाय मारिया जाणो ती बाय सगळी बायले तो पार्द घालतात आनी मागीर अशी तशे भाशेन आमच्यान करूंक जाता। आमी सामकी फुडें येता आनी सांगता आमच्या देवान कितें केलां, पळय की ना? आमकां लज दिसता? तो कितेंय म्हूण म्हाका खाड काडूंक नाय, अरे दुसरे शर्ट घालूंक जाय, अहें केस दवरूंक जाय, आमकां कांय पडोंक ना, कित्याक आमची चोत्र आमचेर ना, आमच्या देवाचेर आहा। ताणें कितें केलां तें आमी सगल्यांक सांगूंक शकता सोबे माजार। जेन्ना आमी ताजेर चिंता, आमी ताजेर चोत्र, म्हाका बरे भाशेन म्हाका बरें दिसलें आमचो बाप सुकोर शिकयतना तो व्हिडिओचेर येयलो, ताणें काय बरोवन दवरूंक ना, तो आपलो स्क्रिप्चर सांगता आनी ते मातशें घाल आनी सामको प्रेगाजरा भाशेन ताणें स्क्रिप्चर सांगलें आनी काय बरें म्हाका खरेंच बरें दिसलें। जेन्ना म्हजो भाव सुकोर शिकयतालो आतां चड सांगूना ताणें, व्हडलो शेरमो दिवना, पूण जें सांगलें तें काळजांतल्यान सांगलें,
तो स्क्रिप्चर सांगलो आनी म्हाका जेन्ना तो शिकयतालो हांव फकत ताका पळयता आनी हांव देवाक आर्गान वाखाण दिता कित्याक ह्या भावाक हांव 2-3 वर्सां वगता आनी हांव पळयता कशे भाशेन ताचें जिवीत बदललां, कशे भाशेन ताची फामील बदलल्या, कशे भाशेन ताचें काजरी जिवीत हांव जाणो हे फामिलीक, हांव जाणो कितें कश्ट भोगल्या ते, पूण जेन्ना आयज पळयता रेणुका कशे भाशेन ताचे बरोबर आसून ती पातकुरा भाशेन तिचो वाचता, स्कूल पासून वाचना, पादविकार तिचो खिचे कोणशे बसतलो पादविकारा बरोबर मिस करचो ना, पूण पळय आमची हो पातकूर काय बरे भाशेन सुकुरा बरोबर हे करता, प्रेगादोर करता, हे वाचप करता. ऑल्टर गर्ल रे, ऑल्टर कर तिका प्रमोशन तू ऑल्टर घेऊन राहिले ते 20 वर्षांची खबर म्हणताय ती ऑल्टर कर असून पासून हाती ती आता झाल्या पातकूर, तो झाला पदवीकार आता. प्रेज जीसस. पण काय बर खरेंच भाव म्हज्या हांव तुका खरेंच हांव देवाक म्हज्या आर्गां आनी वाखाण दिता तुजे पासून आयज तुवें पयले फावट म्हाका दिसता तुका ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी, पण काय बरे भाशेन तुवें सगळें तें पवित्र आत्म्या उदयची सोडलें आनी काय बरोवन आसतना तूं काय बरे भाशेन शिकयतालो, म्हाका बरें दिसलें. हांव जेन्ना पयलो शिकयतालो हांव बरयतालो, आतां ऑफकोर्स जेन्ना पवित्र आत्मा तुवें इतलीं वर्सां तुजो संबंद धरून तूं फकत शिकयतालो, स्क्रिप्चर पळयतालोय आनी काय बरे भाशेन जे पवित्र आत्मा सांगता तें ताजेर तूं शिकयतालोय. हांव फकत देवाक आर्गां वाखाण आनी दिनवास दिता कित्याक जे तुवें सांगलें हांव जाणो तूं खिचोरी वसत जाल्या तुझे तोंड उक्तें करतलो आनी दुसऱ्यांक सांगतलो. आमकां नाका कोणाची खबर, आमकां प्रेगोदराची खबर गरज नाका, व्हडल्या पाद्रींची, व्हडल्या बिस्पांची, आमकां जाय फकत एका खालत्या मनशाची जो फकत पवित्र आत्म्याचेर आपलो विश्वास सोडटा. आनी जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचेर आमचो विश्वास सोडटा तो आमच्या तोंडांतल्यान ती उतरां दितलो आमकां उलोवपाक आनी जो कोण आयकता तांची काळजां बदलतलीं त्या उतरावर. आमेन. प्रेज गॉड. आनी यू नो ब्रदर म्हाका उगडास आयलो की त्याचो हो आतां कितलो हंबल नानवीक मनीस आनी देवान ताजे भितर कितले प्रेशियस वस्त घाले, डायमंड्स आनी सगळें कित कित भितर घाला देवान, मोलादीक वस्तू तो चोर आयलो तागे लायफान चोरूंक मारूंक निसंटन करूंक फामिलीचें ताजें बायलेचें काजराचें सगळें तो चोर आयलो. कित्याक ते चोरा खबर आसलोली हे मनशागे भितर कितें आहा तें, आनी आयज तें घेतलो तें हें केलो तें तो मनीस घेन तें उतर घेन तो मनीस कितें करता तो चोय कितू तो चोर आयलो तागे इबाड करूंक, पूण ताणें आतां निसंटन करूंक ताणें आतां दोबरादान आनी 7 पावटी 100 पावटी घेतलें आपणावन घेतलें. प्रेज गॉड. थँक यू. प्रेज गॉड. ऑल्सो मार्क 11:25 तूं देवाको उबो रावन मागोता न्ही तो स्क्रिप्चर तुका रोखडो ताणें आवाज केलो. तूं देवाको मागोत जाल्यार तूं वचून त्या मनशा बॉक्सपा जाय, ऑटोमॅटिकली तूं वचून पयली बॉक्सान घेतलें वयव ना. तूं सारकी काळजां आसान उलयलो आपल्यागे जिवीत तुवें सारकें रिपेंट कोन्न आपल्यागे जिविता अनुभव तूं उलयलो सारको आनी फर्स्ट टायम उलयलो पूण तुवें आपल्यागे जिविता अनुभव सांगिल्लो, बरें कोन्न सांगिल्लें. प्रेज गॉड. भाव भयणीनो तो आतां कितें शिकयतालो आमचो सुकूर शिकयतालो हांव तुमकां खरेंच सांगता, समजा आमकां कोणें चान्स दिलो म्हणल्यार आतां हांव न्हू कितले दीस आमच्या सुकुराक चान्स दिलो मारियान, पूण हांव कितें म्हणटा समजा कोणें तुका सांगलो अरे एका सुमानान तूं देवाचें उतर शिकय, हांव कितें करतलो, हांव 8 दीस तयारी करतलो, बायबल वाचतलो, हें हाचें आयकतलो ताचें बरें बरयतलो, बरे भाशेन प्रेपरेशन करतलो आनी त्या दिसा हांव बरें प्रवासन करतलो, बरें शिकवण दितलो. लोक म्हणटलो अरे काय बरी शिकवण दिल्या, पूण हांव विचारता फकत म्हाका शिकोवंक जाय जाल्यार हांवें ती तयारी केली जाल्यार कसलोच फायदो जावचो ना. म्हजी तयारी जावंक जाय सदां काल, हांवें प्रवासन करूंक जाय म्हाकाच पयलें. हांव आतां प्रवासन करता 8 दिसान फकत दुसऱ्यांक दिवपाक जाल्यार हांव फकत तें प्रवासन करता दुसऱ्यांक आयकपाक, पूण तुका लागलें तें पयलें आय हॅव टू प्रीच टू माय सेल्फ फर्स्ट
आणि जो कोण प्रिचिंग आपल्या कडेच करता तेन्ना सुकुरा भाशेन येता आणि म्हणटा म्हाका गरज ना कितें तयारी करपाक, हांव जे म्हाका पवित्र आत्म्यान शिकयलां ते हांव तुमकां सांगता. प्रेज जीसस, प्रेज जीसस. होय की ना? होय होय, प्रेज जीसस. हांव भयणीनो आतां ह्या क्लासीन म्हाज्या कडेन उलोवन तुमकां हांव सांगता. थोडे 1 म्हयनो पयलीं हांवें म्हणलेलें तिका, हांवें म्हणलें हांवूच शिकयतां. थोड्यांक म्हाका दिसता म्हजें तोंड पळोवन आतां म्हाका दिसता अरे वच येतलो शिकयता कोण तरी दुसरो जाय आमकां, एफ्रन जाय, कितली बरी शिकोवपाची. आनी आमी पळयलां पवित्र आत्म्यान काय बरें काम केलें, काय कालच्या बुधवार दीस बाय एफ्रनान काय बरें केलें, आयज सुकुरान कितें केलें, ताचे पयलीं मारियान, ताचे पयलीं फातिमान. आनी हांव आयकोतां हें तुमची तुमी शिकोवन करतात आनी हांव फकत देवाक आर्गां आनी वाखाण दितना काय बरे भाशेन आमची भाव भयणां देवाचें उतर शिकयतात. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी म्हणटा आतां जेन्ना हांव तुमकां सांगता, कितलीं जाणां ह्या वेळार म्हणटात सायबा म्हाका एक चान्स दी ह्या वेळार शिकोवपाक, तूं म्हाका सदां शिकयताय, सदां तूं म्हाका शिकयताय. कोण म्हाका फोन मारीत जाल्यार मारिया फातिमा कोण फोन करीत जाल्यार म्हणा अरे बाबा तूं फाल्यां दी. ना म्हाका लज दिसता, लज दिसता, नाका नाका त्या ब्रादराक सांग. आमी म्हणलो वय म्हाका सांगलाय, देव बरें करूं, हांव कोत्ता, हांव कोत्ता, हांव. कितलीं जाणां तयार आसतलीं, कितलीं जाणां तयार आसतलीं. भाव भयणीनो तुमी ना म्हणशी जाल्यार फातिमा वा मारिया कोणाक कोण आपयता ताका तुमी तांकां ना म्हणना, तुमी देवाक ना म्हणटात. येस ब्रदर. जेन्ना आमी सदां काल देवाच्या उतरान रिगून रावता, आमची शिकवण आमकांच दिता, ती शिकवण आमकां कित्याक करता, कित्याक म्हाका सजमणी जाय पवित्र आत्म्या उदेश. हांव तयारी सदां काल करता. म्हाका हा म्हजी भुरगीं, म्हजी बायल हा, म्हजे मिनिस्ट्री हा, म्हजी कमिटी हा, म्हजी सोसायटी हा, म्हजे हें हा, बाजार हा, नॉश्तो हा, तोंडपाट हा, सगळें हा. पूण म्हाका वेळ काडून हें उतर शिकोवंक जाय, कित्याक म्हाका जाय पवित्र आत्म्यान म्हाका सदां काल शिकयलो. आनी जेन्ना तो म्हाका सदां काल शिकयता, कोणूय म्हाका खंयच्या वेळार सांगीत जाल्यार अरे तूं मातसो शिकवण दी, ताका प्रमोशन दी, हांव केन्नाच म्हणचो ना म्हाका लज दिसता, हांव तयार जावंक ना, हांवें शर्ट घालूंक ना, हांवें पॅन्ट घालूंक ना, हांवें खाड काडूंक ना, आजून कितें शिकूंक ना, कित्याक हांव खंयच्या वेळार तयार आहा. कित्याक हांव उलोवचो ना, तो उलयतलो, हांव फकत तोंड उक्तें करतलो. आमेन. फकत तोंड उक्तें, कित्याक म्हजी तयारी सदां काल आसता. आमेन. ब्रदर एफ्रेमान कितें केलें? म्हणजे तुमी नो नो ना ब्रदर. ब्रदर एफ्रेमान कितें केलें? एफ्रेमान तो सामको तोंड बंद करतालो, ओड्डेन दुखयतालो, उलोवपा जायना म्हणटालो. एफ्रेमान कितें केलें? तूं राव रे थिंगा, हांव वचून उलोवन येता. पवित्र आत्म्यान घेतलो आनी उलोवन आपले सारकें फंटास्टीक. प्रेज गॉड. She could easily bring me and say, थँक यू जीसस. ज्या दिसा भाव भयणीनो आमी आमचो विश्वास जेजूचेर दवरता, पवित्र आत्म्याचेर दवरता, तेन्नाच की जेजून आनी पवित्र आत्म्यान आमकां वापरूंक जाता. वी कॅन बिकम वेसल्स. पूण ज्या दिसा म्हणटा ना 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 हांव तुजेर विश्वास दवरना, म्हाका तयारी करूंक जाय, म्हाका खाड काडूंक जाय, म्हाका ती लिपस्टीक काडूंक जाय, म्हाका म्हजे बरो फेणो करूंक जाय आनी तेजे उपरांत बरें नोट करून आनी ते भाशेन बरे भाशेन शिकोवंक जाय. तूं आतां पवित्र आत्म्याचेर बावर दवरिनाय, तूं तुज्या जाणवायेचेर दवरताय. सारकें ब्रदर. प्रेज गॉड. हॅलो रागार जायनाकात म्हजे बरी. ह्या वेळार पवित्र आत्मा जें सांगता म्हाका तेंच सांगता. देखून भाव भयणीनो हो जो संबंद आमच्या देवाशी हा हो फकत आयतार दीस न्हय, हो फकत बुधवार दीस न्हय, सदां काल आसूंक जाय. जेन्ना काय बरे भाशेन टेक्नॉलॉजी वरवीं आतां हें सगळें रेकॉर्डिंग जाता, हें रेकॉर्डिंग भायर वता, हें आमी रेकॉर्डिंग आयकल्या उपरांत आमी कितल्यांक हें रेकॉर्डिंग धाडटा, कितल्यांक सांगता ही बरी खबर, अरे हांव तुका हें रेकॉर्डिंग ना मातशें आयक, म्हाका फोन कर, म्हाका हांव तुका सजमणी मेळना जाल्यार हांव तुका सजमणी दिता. कितलीं जाणां आमी तयार, अरे हांव इतलो बिजी आहा, तें न्हू गोरकाराचें करूंक जाय, तें भुरग्यांचें करूंक जाय, नातवांचें करूंक जाय, आनी बुधवार एक दीस आयल्या आमी बसल्या 2 वरां आनी ह्या वेळार आमी बसला जाल्यार आमी रांदता, आमचें चिकन चिली फ्राय चलता, नुस्तें भाजता, आमी टीव्ही पळयता, फोनाचेर चलता
चलता पूण खरेपणी आमी चोत्राय धरून ह्या वेळार आयकत जाल्यार बाब भयणीनो फायदो आमकांच जातलो. आमी वेळ काडीत जाल्यार आनी ह्या वेळार कान दिवन आयकत जाल्यार हांव तुमकां खरें सांगता पवित्र आत्मा आमकां शिकयतलो. पवित्र आत्मा आमकां सांगता म्हजे बरोबर संबंद दवरा कित्याक हांव तुमचे भितर रावना. तुमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. हांव तुमचे कडेन सदांच उडयता. एक एकल्या तोडे एवरी सेकंड एवरी मिनिट आय एम टॉकिंग. तुम्ही आयकतात. ऍड करू शकतो सिस्टर. ऍड म्हळ्यार हांव काल म्हणजे आमी काल व्हॅलेंटायन डे काल भायर गेल्ली. सो म्हणजे साडी म्हणजे म्हाका ते कोर्साला मातशें शिकपा जाय आसलें सो तें शिकलां हें केलां. पूण हेजे आयज क्लास आहा म्हाका जाणा आसलो पूण हांवें पळयता तेका सांगलें तूं म्हाका शिकयतलो. सगळ्या भाव भयणांक सांगता जेन्ना आमी पवित्र आत्म्या कडेन कितें मागता कितें सांगताय कितें मागतात पवित्र आत्मा आमकां दिताच. पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागलें पवित्र आत्म्या तूं आमकां शिकय तूं आमकां दाखय खंय वचपा जाय कितें करून चलपा जाय सॉरी. सो तेच भाशेन आयज हांवें मागीर हांव थिंगसान येयला हांव 4 कितें येयला घरा पयला जेवण भायलें येयला. सो 4 कितें येयला मागीर हांव बायबल बसलें हांव आनी रेणुका दोगांय बसलें आनी स्क्रिप्चर एक म्हळें. सो ते कोंकणीन इंग्लिशीन हांव इंग्लिशीन आयकता ते कोंकणीन आयकता. सो सारकें सांगलें हांवें पातपूर आनी पाद्रीगार हांगा ह्या घरान सामको बरो सामको गोठ पयलो पातपूर आनी पाद्रीगार बरे भाशेन उलयनाले आतां पातपूर आनी पाद्री आनी पातपूर आनी पाद्रीगार टायट सामकी फुडें सांग आमी बरे कान दिवन आयकता हांव तुजी खबर. तेच भाशेन हांव पळयत आत्म्या कडेन भोगसोळें मागता कित्याक जायते फावटी हांवें नाकारला. सिस्टरीच्या तोंडार ते उतरां येयलीं जायते फावटी म्हणटाली म्हाका तूं कर रे ही सिस्टर मेलनी असो कोंकणीन हेका इंग्लिशीन भितर हे कोर्स पयलें तेणें म्हाकाय दी म्हूण सांगलें उतर आनी हांवें ना म्हणलें. आनी आतां पयर हांवें तें एक आमचे कोंकणी हितूनच मंगळार सोमारा दिसता म्हाका सिस्टर म्हाजी जाण आसता म्हाका तें. सो ते सांगलेलें कितें आमी दुसऱ्यांक हें करून म्हणजे आमी आमचेर हें कोना पूण पवित्र आत्मा सांगता आमकां देव सांगता आमकां तें मागणें करपाक. आनी सिस्टर फातिमा खबर आसता देवळास आसतलो. सो ते तेन्ना म्हाज्याय काळजान तें उलो कसो आयको येयलो म्हाज्या कानाक. सो तेजेर हांवें मागीर ते विचार हें केलो म्हणजे हांव हें म्हाका देव उलयता. सो कोणें जालें करपाक कित्याक म्हाकाय एक कोमने हांव कोणें सांगलेलें तूं मागणें कर म्हूण. हांवें तेंकां सांगलें आमी कोन्ना सो तुमी करा कित्याक हांवें एक्सक्यूज दिले तेंकां. सो हांवें म्हणलें म्हाका कितें हांव तेंचें कावींग करतालो वेजिटेबल कावींग करता. सो ते हांवें तेंकां हें करून मागीर तेंकां आनी कोणा दी म्हणलें. सो म्हाका गोडे उगोच जाता म्हणून एक्सक्यूज दिले. सो मागीर म्हाका कळलें पळयत वतना ते दिसा सजमण मेळ्ळी म्हाका. सो तेका लागून केन्नाय तुमकां सांगिल्लें कोण सिस्टर सो ती उलयनाय पूण तो पवित्र आत्मा उलयता थ्रू त्या मनशा उद्देशी. आनी तेजे उपरांत तुका जाता ते भाशेन तुवें शेअर करपाचें जाता ते मागीर तुगे एक स्क्रिप्चर घे आतां हांवें केलें तेजे भाशेन आनीक तुमी हें करे पातकूर जाल्यार पातकुरा घे बराबर. ब्रादरूय पातकूर घेता ब्रादरूय पातकुरा घेता सायडीन. घराको पातकूर नाय जाल्यार हिंग जायते हाय बाबा हांव आतां मिशनाक वेता पातकुराक घेवन वेता. God. So wonderful. Praise Jesus. God is so good. God is so good. And Socorro, yeah, you've got a mighty assignment to fulfill. तुका जायते काम आहा देवागे राजंत. Amen. 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 कित्याक हांवें तें एक जेजूगे उतर हें केल्लें कित्याक जेजून हार्या हितून काडलें. सो तेजे भाशेन म्हाका हितून काड ते मुगे मोती हांवें हें केलां काळजां दवरलां हारव्यांक. So awesome. Praise God. आनी कोण कितें सांगपा आहा कितें विचारपा आहा ते कोडे क्वेश्चन आहा? हॅलो ना जाल्यार आमगे बाय कात्रिनागे टेस्टिमनी आहा अशें लेट होरी पूण आहा. इवन ना जेजू कारगा. प्रेज जीसस. हांव खरेंच सांगता भाव भयणीनो खरेंच सांगता जाणून तुमी आमी जेन्ना भोवायकी दिता आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा ह्या जाग्यार कित्याक ही जे आमी सांगता कितलो लोक आयकता कितलो लोक ऑनलायन आयकता
जेन्ना आमी टेस्टमनी दिता कितें ल्हान जावं ही टेस्टमनी कितलो लोक आयकता कितल्या लोकांचो फायदो जाता देव जेन्ना आमी टेस्टमनी दिता आनी हांव खरेंच सांग जेन्ना एक फावटी टेस्टमनी आयकतालो पवित्र आत्मा म्हाका सांगतालो जेन्ना कोण टेस्टमनी दिता देव आतां समजा कितलें काम करता आंज बोडब्याक सांगता मायकलाक सांगता गाब्रियलाक सांगता ते सगळे बंद करतात आनी ती आतां टीव्ही भाशेन अरे आमचो बरो फेवरेट प्रोग्राम कॉमेस जालो आतां आमी कोणाची टेस्टमनी आयकोया ते टेस्टमनी आयकतात देव आयकता तुजी टेस्टमनी देखून भाव भयणीनो गोवायकी दिवपाचें काम आमी केन्ना सोडपाचें न्हय एक एकल्या सुमारान आमी एका वेळार अशें आसूंक जाय की आमी फकत गोवायकी दिवपाच्यो गोवायकी 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 कितें घडलां आमच्या जिवितांत कशे भाशेन हें उतर आमी पाळटा कशे भाशेन हें उतर आमी दुसऱ्यांक दिता कशे भाशेन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिता कशे भाशेन दुसऱ्याचें जिवीत बदलता ही जी गोवायकी आमी दिता ही खबर देव पासून आयकता लोक तर आयकतलो आमी दुसऱ्यांक एके भाशेन उमेदीन हाडटले एनकरेज करतले बाबा फकत उठपाचें जेवण करपाचें दनपारचें करचें पेज जेवपाची च्या पिवपाची रात करपाची मागीर सुमान जातकच परतून मागीर आमचे सदांचें करपाचें परतून सुमान जालो म्हयनो जालो वर्सां जालीं आनी तशेंच चलता आमचें जेन्ना एक एक दीस वेता आमचो एक एक वर वेता आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आमच्या जिवितांत हें उतर घालपाक आनी ती टेस्टमनी दिवपाक जेन्ना आमी टेस्टमनी दिवता आतां आमी देवाचें उतर पुरगूळ करता जें देवान आमकां सांगलां करपाक ताणें म्हणलें ना आमकां अरे मातशी तुमची गोवायकी दी मातशें कोणाक सांगात मातशें हय सांगून आमकां सांग वसात म्हणलां सांगात सगल्यांक टेल एवरीबॉडी व्हॉट द लॉर्ड हॅज डन प्रेज जीसस एक न्ही आतां दोन आहाय ब्रदर दोन सौदाद आयले ते जेजू कारता आनी म्हाका दिसता आयज 12 पासून आमी आसतले हांव सगळे गोवायकी दितलो कातारिना I praise God. Thank you, sister. Praise God, everyone. Praise God. Praise God. Yeah, एक धाकटी testimony हा. आज last Wednesday. एक पयली म्हळ्यार मुगे कामार म्हाका बेश्टे एक केस गायलो म्हजेर म्हणजे भिरांतेशी गायली कितें म्हणजे मुगे नांव तेंगेचेर गायला हा आनी तुका गोडे कितें तुगे चूक जालें आसतली कामार अशें म्हण हांवें मुगे काम बरे भाशेन करून हांव घारा येयला आनी कितें जालें आसतलें हांवें कळ्ळें देवा फुडें गायलो जेजू म्हळें तूं हा फुडें आनी हांवें कितें केलां केसो चूक केल्या ती तूं जाणा हांव नोको आनी कित्याक म्हजें नांव आनी म्हाका एशें करून सोका म्हणे पयलीं थिंग हें कर म्हळ्यार अशें म्हण आनी हांव द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी म्हळें आनी दॅट Isaiah 45:2-3 क्लेम केलें आनी हांव गेलें मुगे कामान थँक यू जीसस युअर प्रेझन्स गोज विथ मी एंड यू गेव मी रेस्ट टुडे एंड वेन वन्स आय गो ओवर देर आनी खरें म्हळ्यार मुगे सुपरवायझर म्हजे मुखार येयलें आनी म्हाका म्हणपाक लागलें कॅटरिना यू हॅव टू सायन ओवर हियर इतल्यान काबार म्हळें काम देवा तुका जेजू आर्गा म्हळें आनी इट वॉज नथींग सो दॅट फियर म्हजे वयर गेलें आनी दुसरें म्हाका हॉलिडे मुगे पे करूना म्हाका नो दॅट वॉज आफ्टर फर्स्ट मागीर काम मुगे 4 hours हांवें मुगे काबार केलें घारा येयलें आनी घारा येता म्हळ्यार म्हाका घोवागे फोन येयलो मुगे घोव कॉन्सुलेटींग गेल्लो मुगे चेड्यागे आनी तेगे BI काबार जाल्ली आनी चेड्यागे पासपोर्ट आनी BI काबार जाल्ली एक्सपायर जाल्ली सो ही वेंट टू ते करपाक गेल्लो सो तेणे एकूय अपॉइंटमेंट काडलो चेड्यागे पासपोर्ट एकूच BI काडूना आनी तो म्हणपाक लागलो ते दोनूय कोता हांवें दोनूय करूंक नाका तूं देव कितें बरें आहा तें कोतलो तूं असो होगो बरो आनी कोर आनी यो सद्याक हांव चिंतून फायदो ना वसाय तुमी बरे भाशेन येतले आनी ही वेंट ओवर देर आनी थिंग गेल्यार हूंय तेंगेलें सिस्टम डावन जालें आनी म्हाका म्हणपाक लागलो पोतून येवपा पडटा आनी तेंगे सिस्टम डावन जालो हूंय आनी कितेंय करूं जायना एकूय दोगांयचें जायना आनी बाबागे कोतो जाल्यार तूं जाय हूंय म्हणपाक लागलो हांवें म्हळें तूं कित्याक नेगेटीव उलयता सगळें जातलें तूं होगो राव पासेस काडू मातशें ना म्हणपाक लागलो आतां आनी टायम उरना ऑलरेडी हाफ डे काबार जालो आनी लोकां लायन आहा केदी व्हडली आनी आपल्या मुखार जायतो लोक आहा हांवें म्हळें तूं भिनाका तुगे काम कोतलो देव आनी तूं सांगिल म्हळें सदांच अशेंच करून कितें जायना एशें जालां तेशें जालां तें उलयनाका म्हूण आनी हांवें म्हळें आनी तेन्ना हांवें म्हज्या मनांतल्यान हांवें तेगे तें तो कितें सांगो तितलें कॅन्सल केलें हांवें म्हळें तूं होगो राव
आनी राव थिंगा पासेस काड आनी देव कोतलो एश म्हणलें आनी पोत्तून हांवें Isaiah 45 and the spirit of the Lord is upon the consolate and my husband and my child and my God's favor is upon me एश कोन्न म्हणीत रावलें आनी हांवें तेगेलो फोन तेगेलो तेन्ना कट जालो आनी हांव मुगे वाटेर तेका उलयत येता तेन्ना हांवें मागीर मुगे क्लेम करीत येयलें Isaiah 45:2 and 3 and the spirit of the Lord is upon me and thank you Jesus your presence goes before me and I'm एका हेय म्हणलें Mark 11:23-24 हांव म्हणलें हे माउंटना येयला तो हांव कुशीन काडटा जेजू नांवान आनी सैताना तूं कसलो अधिकार ना म्हणलें आमचे मत येवपाक आनी जेजून हे आमगे सगळें हें केलां आनी एश कोन्न हांव मुगे क्लेम करीत येयलें घरा कडेन जेजू आर्गां दीत रावलें आनी हांवें आनी मुगे भावा फोन केलो आनी भावाकूय सांगिल्लें पयलीं तेकाय म्हणलें अशें क्रूज गेल्लो आनी एश कोन्न जालां आनी तेका म्हणलें चड नेगेटीव उलोवपा सोय आहा पूण म्हाका म्हणलें जेजूचे विस्वास आहा तो हें कोन्न येतलो अशें म्हण आनी हांवें भावाको उलयलें तेकाय सांगिल्लें आनी हांव मुगे दवरलो फोन आनी तितल्यान एक आफ्टर 1 hour म्हळ्यार म्हाका पोत्तून घोवागे फोन येयलो एका हें जालें म्हणपा लागलो कॅटरीन म्हणपा लागलो आपल्यागे आमकां म्हणपा लागलो रोकडोच आपय न्हू येयलीं भितर आमलें चोय तुका सांगलोलें जेजू आर्गां दी म्हणून या आनी दोगांय गेले पासपोर्ट बाबा गेली जाली आनी तेगलेय BI जाली आनी हांवें म्हणलें चोय या आनी चोय म्हणलें देवागे केदी हें तें आनी भाशेन म्हणलें तुका सदां विस्वास दवर म्हण आनी तो म्हणपाक लागलो बाबा की BI हांवें म्हणलें आसून ती BI जाल ना म्हणलें पासपोर्ट जाल न्हू रे म्हणलें आनी ती BI म्हणलें आनको घाची आनी भिरांत नांव अशें म्हणलें आनी जेजू आर्गां दिली आनी मागीर हांवें आनी मुगे एजन्सी फोन मारलो आनी हांवें जेजू फुडें गायलो जेजू म्हणलें तुका तुज्यान हें सगळें ह्यो आडकोड मुगे पयस करून आनी मुगे म्हाका फाव जाल्यार म्हाका मुगे पेमेंट तेंका दिवपा हुकूम दी अशें म्हणून आनी हांवें लास्ट ह्या डिसेंबरान पयर हांवें हॉलिडे गायलोली आनी ते म्हाका पे करूना सो हांवें म्हणलें तेका पोत्तून फोन केलो आनी पयर हांवें लास्ट वीकूय फोन केलो 2 weeks बॅक हांवें फोन केलोलो ती म्हाका म्हणपा लागली तुगे आतां कांय करूं जायना तूं आतां हॉलिडे पोत्तून एप्लाय कर आनी हांवें मुगे हितू ऑफिसाकूय विचारलें हिंगा कामारूय तेय म्हणपा लागल म्हाका तूं आतां तुगे ते 15 days मेळटाय तुका सो तूं पोत्तून एप्लाय कर हॉलिडे आनी आतां हॉलिडे एप्लाय केल्यार मुगेलें कॉन्ट्रॅक्टूय मेळपा आहा म्हाका सो तो कॉन्ट्रॅक्ट केलो जाल्यार हांव एजन्सी तुले भायर पड म्हळ्यार म्हाका ते पेमेंट दिवपा न्हय सो तुगे म्हणपा लागले ते आमच्यान कांय करूं जायना तेम कित्याक केलें ते तेंकाय विचार अशें म्हणपा लागल म्हाका हिंगा कामार ऑफिसां मागीर हांवें आनी हॉलिडे एप्लाय केली आनी हॉलिडे म्हाका आतां एप्रिलांत येदोन मेळटा बेगीन मेळना हॉलिडे आनी आतां चान्सूय ना सो बिफोर दॅट इफ मुगे कॉन्ट्रॅक्ट तरी सायन जालो जाल्यार ती मुगे हॉलिडे म्हाका गेली हांवें म्हणलें जेजू तुका जाता हें सगळें करूं आनी हांवें पोत्तून एजन्सी फोन मारलो ती म्हणपा लागलें तूं तुका तुमगे तें कोण हें पेमेंट हें कोता डील कोता तेका उलय तेका कनेक्ट करून दिता आनी तेन्नाय बी हांवें सांगलें एका एवरी माउंटेन विल बी रिब्यूक म्हणजे रिब्यूक केले सगळे हे आडकोडे आहाय त्यो आनी जेजू म्हणे तूं फुडें आहा मुगे सगळें आनी मुगे सगळे हें जातलें आनी द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन ते म्हणे आनी हांव तेका उलयत रावलें हेजेर म्हाका होल्ड ऑन दवरलें आनी हांव तेदो ते क्लेम करीत रावलें मागीर ते चेडूं येयलें म्हाका कडेन उलयलें आनी ते म्हाका म्हणपा लागले पूण कॅथरीना आय विल सी वॉट आय कॅन डू and by next week you will get the payment and last week मुगे payment येयलो yeah but last Wednesday I was they said okay for me so in that day I said I will give the testimony and म्हाका तेन्ना मागीर उगडास येयलो अरे आज Wednesday आनी हांव तेन्ना जॉइन जालें आनी सिस्टरी सांगिल्लें now today I want to give my testimony so ते म्हणपा लागले मातशें लेट जाली yeah no but we were calling you darling calling then I joined there मुगे हे सगळें जालो तशें हांव सुश्री जॉइन जालें हांव म्हणलें आज मुगे टेस्टिमनी दितली बाबागे पासपोर्टीचे and मागीर ते बाबा ते येयले आनी लास्ट मिनिट म्हाका मागीर ते इस्कला भुरगे येयले आनी हांव देर काडूंक गेलें तेन्ना म्हाका बरें आमचो कॉल and it was this that with God nothing impossible इतली आकांत आनी आडकोड येताय but we have to push them away and we should stay firm. Yeah, we serve such an awesome God. He provides all our needs according to the riches of His glory.
Nothing he misses out. Impossible, correct. आणि हांव हे वॉच फेक दुसऱ्या पासून दिवपा सोदिता जायते पावट आनी मुजेर जायत्यो आडकोड येताय सारक्यो तो सैतान म्हाका इतलो हितून घातला की म्हाका पयस दवरता सगळे देवा उतरां सगळे आनी म्हाका कसले एक झूम अटेंड जावपा मेळना प्रेयर No, don't say like that. We cancel it. He's coming to, you know, James 1:2. Count it all joy. Rejoice when you have all the trials, because you're a very special child of God. James 1:2. Okay. Jacob, here. Tu Konkan wachu yeta go? Yeah, for me. What's here? मोजे भाव भयणीनो, तुमचेर जिन्सावार गोश्ट दोग येता तेन्ना खुशाल जावची गरज म्हूण मनान दवरात. Praise God. कित्याक? Okay. कित्याक म्हणल्यार असले भावार्थाची परीक्षेंत जेजूचेर तुमचो भावार्थ हालो ना जायत जाल्यार भावार्था पासत कसलेय पिडापिडी मध्ये तुम्ही अदीक थीर आसतले. असल्या थीरपणान तुम्ही सगळेच वाटांनी ताचेर परिपूर्ण शीस जावंक पावतल्यात. कसलीच सुगूण तुमकां उणो आसचो ना. देव दिता ती जाणवाय तुमचे मध्ये. Okay. That's it. तू soldat जात मंगो तुझे परीक्षा येता ती भाशेन. Yeah, really I become, because I say because many times I got the काम म्हणनाका एक दीस हाडटाय तुका पालकार. Praise Jesus. You have to come and teach. Ani ek testimony ha sister, you know, we go last eka December going gello only for 15-20 days, like आणि ये 20 days and देवान मुंगेले सोगले इतले बरे हे केले म्हणजे his 20 days was like a stress for me. एक बर्डनस होतो इतलो गोंयान बिश्तो टाइम पास करून येतलो आनी कितें करपाना आनी कितें अशें मुजेर हें जाल्लें. बट हांवें सांगलें इतलें आकांत आसलें म्हणजे तो गेल खरो म्हळ्यार कितेंय करपाना अशें. बट हांवें काळांनी इतलें हें म्हजे चिंतना ती सगळीं सैतानाची देवा कुर्सामोळी गायली आनी हांवें म्हळें ना हांवें तेका सरेंडर केलो जेजू हातीन आनी हांवें म्हळें सगळें काम जाता तो करून येतलो. आनी फरें he did this time. आमगे घरा कडेन सगळें आम गेल्यार सदां पयलीं मागीर वयतालीं आनी मागीर घराको यो साफ कर सगळें मोडा हें फ्रीज चलना लायट चलना कोण एसी चलना आनी सगळें आमकां घर बंद आसतालें 2 years 3 years आनी अशें करून आमकां कास्तीक जातालो. मागीर वचून सगळें करून आमकां पोतून घरा भितर सपोर्टाक. बट दिस टायम हांवें तेका सांगिल्लें तूं चोय वयता बेश्टो आपण पेंट मारून येता म्हणपा लागलो. हांवें भायल्यान पेंट मारता मागीर म्हणपा लागलो ना भितरूय मारता मातशें हॉलांत आनी हांवें ना सगळ्याकूच जाता तें सगळ्याकू मार. आनी तें केलें मागीर म्हणलें चल मातशें थिंग तें एसी चोय मनीस मेळटा जाल्यार चोय फ्रिजा चोय आमगे कितें आमकां सगळें आमच्या घरान नेये पूण आमकां तें एवरी इयर मोडोन परतून स्टार्ट जायना आहलोलें. आनी टुट्टी फुट्टी असो मनीस मेळटाले आनी बेश्टे पयशे हाताले वयताले आमकां ते यूज पासून करूं मेळना आहलें. फ्रिजूय सारको जायना आहलो आनी बरो फ्रीज बोश आनी एसी सारकी जायना आहली आमकां सगळें आनी लायट आनी म्हाका मागीर घरांतूय वचोनाक दिसतालें सारकें. आनी दिस टायम ही वेंट आनी सगळें काम केलें आनी मुगे भुरगे ते आमगे टायल्स पासून चेंज केले. टायल्स पासून भुरगे बेजार जाताले मामा चेंज दोज टायल्स दे आर नॉट लुकिंग नायस आनी सगळें देवान विथीन 20 days he put everything in place. And yeah, it's so nice that everything went so well. देवान इतले मनीस पाठवले तेका फटाफट आणि within 20 days he completed every work. Yeah, एसी आमगेली every time एका चल नाहलो सारकी तिंगतून मोहन मुसान हें केलोलें आनी ते म्हणटाले तुगे ती एसी जावपाना सारकी यू हॅव टू आनी मुगे घोव म्हणटालो भायर मारूं पडटली. हांवें तुका सदां भायर मारपा चिंतपा संवय आहा सगळें भायर मार दुसरें घाल. हांवें म्हणलें ना तूं चोय कोणूय बरो मनीस मेळटा जाल्यार आनी कोर. आनी हे पावट तेका एशे को मनीस मेळ्ळे ते हूंय
तेमी इतले बरे भाशेन आख्खी क्लीन केली आणि इट्स वर्किंग व्हेरी गुड नाव. Hallelujah. Thank you. या प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Praise God. जेजू कारगा ब्युटिफुल. आणि आता तेजोय भावार्थ आनी खूब वाडला आणि तो मुठा फरे तेकाय दिसला अदरवायज ही वॉज नॉट दॅट मच दिस थिंग बट तेकाय आतां कळ्ळा म्हणजे तो तेकाय अशी उमेद दिसताली म्हणजे आपूण केन्ना हे भाशेन घरा आपल्या गेल्या कितेंय काम करूं जायना आसलोलें आडकोडे आनी आमी वयतालीं येतालीं सदांच पूण हे पाटीन तेका विथीन 20 days आपल्यान टायर चेंज केले, एसी जाले, एसी काम जालें, मोटर आमगे उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले आणि सगळे फ्रीजूय सारको जालो आणि तो इट्स वर्किंग इज सो व्हेरी गुड नाव आणि तेका सारकी उमेद आनी आतां तो इतलो तेका हेस जाला विश्वास तेजो भावार्थूय वाडोला या and I thank God and I praise God for it. कॅटरीना तुमचे घर रेडी हा म्हाका दिसता आता हांव येता रावपाक. Yes brother, anytime welcome when we go to Goa. Praise God. आमगे Tony Tony. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. जेजू कारगा. Argan Jesu, Mahima Jesu. Sister, मुझे एक आदो नहीं testimony है. Praise God. सांग रे बाबा. Sister, मुझे बाबा ला गाँव गया स्पालो ला ने सदा मुझे पैसा सुन नहीं. I'm बहुत सा message गया मुझे ला. My brother is sick and I'll be going to go on. Unfortunately, मुझे आज बुरक्यांगे ध्यान नाव वस्पा तयार करता लो. बस में दस्ता एक बुक वाचलो मुझे बड़ा संबुक असं था. बुक आज वाची दिया लैंडिंग में मैसेज मिली. Message थी God is able to give you more than what you ask. Message में दिया वो मुड़ी तरह लो ऐसा था पावता घर पावलो मोबाइल आती है लो मोबाइल मैसेज really. Bosan towards Jani will transfer 1,000 in your account. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. 1,000 account is transfer kala sister. Bosan. Yes. Praise God. आणि मागे ते तिकीट किती झाले? Ticket is काल shopping आगे लियान बाय Mrs. आम्ही आणि मुझे उन्ही ticket कार्ड पर लगा पास में बोला ना ticket मारा गया 1,300 आलेली. So ते म्हणून बोला अपना 850 है मेटा ticket. I म्हणून माच राव. अदर जाऊं घर पात्र तो फोन करता ना म्हणून ते माई मेळपा ना. म्हणून बुक करतो का माग सवाय मिनिट त्याचे सवाय मिनिटली मागी आज हांव टिकेट चोवपाक गेलो सो जायत कडेन गेलो ऑनलायन चयली 1,300 400 500 दाखयता मागीर लास्ट टायम हांव थिंग एजन्सी गेलो थिंगा टिकेट काडलेली आनी थिंग चोवपाक गेलो चो म्हणून लागलो 20th वयता आनी 13th येता जाल्यार तुका 840 टिकेट आहा हांवें बूक केल्यान हांव घेवन येयलो सिस्टर म्हाका 1,405 पडा त्या टिकेट म्हाका 840 मेळ्ळ्या. God can do more than you even expect. फ्रायडे हांव मंडे हांव गोंय वयता. Praise God. आणि दुसरी टेस्टिमनी किती? दुसरी दोन्ही सिस्टर. टिकेटी जाने एक जे. ओके. आता म्हाका तू कित सांगोन दिसता? सांगू? Yes. You know, Romans 8:28. Everything happens. I know what journey you're going through, but everything happens for the good. You know, and it has its own time. कोणे तुका ना म्हणले, कोणे तू केअर केलना, कोणे तुका आवाज दिलना, तुका पडलना कित्याक जी कोण ताचो मोग करतात आणि ज्या कोणाक ताणे आपले येवजणे प्रमाणे आपयल्यान तांचे बरोबर सगळे वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता म्हूण आमी जाणो. सो देव तुज बऱ्या वावूर ना. तू सारको हंबल मनीस सामको तुका सामके देवा भायर आनी कांय ना तू आनी कोणाचोय ना. रायट टोनी? Yes sister. And one more thing. Sorry to interrupt sister. Yeah. त्या दिसा हांव भाव मुगे भाव गेलो आनी बसून आसतना भयणी चेडून फोन केलो मुगे भावगे कंडिशन बरें आहा वीक आहा म्हणून
कोण जात जाल्यार तुमगे कोण भायर तेका आपया म्हण ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तो रडपा बसलो आनी भितरल्या म्हाका फिलींग जालें रे तूं कितें व्हडलो देव आहा आनी तूं कित्याक रडटा Praise God. कित्याक रडटा देव आसा तूं आय टोटली स्टॉप क्रायींग हांव म्हण देव आहा सगळ्यांक सांगितलें देव म्हण तेका बरो करतलो आनी म्हाका हांव एवरी टायम नाव एंड देन सिस्टर मेसेज घालता मग फेथ तेजी तो Yeah. बरो जायन बरो Ani केला ani बरो केला नेगेटिव्ह चेक कोन्ना दोन्ही Yes. बरो केला बरो Praise करतो ना God. केला बरो जालो आनी बरो जालो आनी मागीर दुसऱ्या दिसा फोन येयला ही इज इम्प्रुव्हिंग तेगे युरीन सारकें नॉर्मल जावपा लागलो Praise God. नाव इज रिकवरिंग ओके बेटर Yes. आता जाल ना मुगेले राव उरला म्हाका दित मरे परमिशन तू येस 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 ओके ओके सो ते आमी म्हणलें तूं देवाचे फोकस आहा तितून तूं कांय म्हणना आपले पदवेन आमचे भितर जो आपले काम करीत आसा तो आमच्यान मागूंक प्रार्थूंक जाता जो आपले काम करीत आसा आमच्यान मागूंक प्रार्थूंक जाता ओ आमी खोलपूंक शकता ताचे परस ओगलें करूंक ताका पदवी आनी शक्ती आसा God can do exceedingly, abundantly, much more than you know येस येस as you read it. आणि एकू सांगत तुका 1 Corinthians 2:9 by sorry. No, sister. So yeah. So I just felt like saying this to you, Tony. And that's why I'm like, your testimony really, you know what, things change in your life. That worry goes away because you just automatically give it to God. God takes over. So Pun Devan, so 1 Corinthians 2 verse 9. Pun Devan आपणाचो मोग कोत्तल्यांक तयार केला ते दोळ्यांनी पळोवंक जायना कानांनी आयकूंक ना मनशाच्या मनान आटापूंक ना अशें जिस्तूच पवित्र पुस्तकान बरयलोलें आसा ते प्रमाणे what no eye has seen no ear has heard no heart has conceived that's the very thing God has prepared for people who love him and you are one of them, Tony. Praise God. Anywhere you go your focus is on him and you have no one else to help you. To give all advocate konna God is your advocate. Yes. You don't have your finance push Korta bank manager na. God is your manager. He provides everything, every need. Aren't you blessed to be his child? You are a son of a king. Zala tu all royalty. Yes. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. I'm so glad you could make it for the testimony. Yes, yes. Sister, आमचे दुसरे जे ट्राय करताले तेजे आहे ना मागीर चयल्या Praise God. मागीर पहिला ते स्क्रोल करून चयल्या मागीर दुसरी आयडी केला जाला Praise Jesus. उडा जॉइन जावपाक ट्राय करता मोर देन 40 minutes जाला आसता No, and now only to my God is a God of impossible. Socorro already bor zalo. जालो Jesu kitko bor zalo dotran bor kelna taka Jesu ge rog tanto already bor zalo. What they don't know, you are going to take with you, and that light is going to shine on everyone. Praise Jesus. Yes, God. Praise God. आणि कोणाई कितें हा सांगपाचे Jesus कोण उलयनाय मुस्ता Praise God. टाइम पडे नाकात तुम्ही आयज आमकां पवित्र आत्मा आमकां आयज खरेपणी हो वेळ दिला फकत गोवायकी दिवपाक होय सिस्टर मारिया जाय दी मिडनाईट टाइम पडे नाका पडे नाका खरेपणी पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलयता आमकां गोवायकी दिवपाक आमकां आमच्या फायद्याक सांगता तो Yes. देवाची टीव्ही आता कॉमेंट्स जाल्या ती टीव्ही अजून पळयता Yes, Arkan Jesus. Prime So TV. mighty. Praise Jesus. Thank you, Jesus.
जेसू खारका. बाय फातिमा कित हो, करूया? बरें हांव एक सांगता मुगेली प्रेज अब्बा. हांव म्हणटालें एक टायम येतात कितें जालें जाणा सिस्टर मुगे घोवान म्हाका फोन केला आनी तो म्हणपा लागलो आपल्या घार धाडटाय म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें घार हांवें रोखडें क्विकली मेजिलें लायक केदों गेलो आनी कितू तेंप जालो तो तेका. Praise Go to Jesus. see it was just 5 months. मागीर मातशें वरी अशी येयली कित्याक येयली जाल्यार उत न्हू तो प्रेज गॉड होय. थँक यू जीसस. सो 5 म्हयने हांवें म्हणलें अरे तुका थोडे म्हयने जाले मरे मागीर तो म्हणपा लागलो 5-6 months कोणा जाले तेंका धाडटाय. हांवें म्हणलें ओके प्रेज गॉड थँक यू जीसस. आय वॉज व्हेरी मागीर रोखडें हें जालें हांव मुगे मायंड रिन्यू केली दॅट गॉड इज द गिवर ऑफ ऑल गुड थिंग्स. Yes. आनी Amen. आय सेड नो प्रॉब्लम तुका धाडटाय तूं यो कांय ना म्हणलें इट्स ओके प्रेज गॉड जेजू हा न्हू सो तेका Praise सांगलें God. ओके. एंड एवरी मॉर्निंग आमगे टंग्स अटेंड कोता सो यू नो आय सरेंडर्ड दॅट द सिट्युएशन इन टू गॉड्स हँड्स एंड आय सेड इफ इज कमिंग होम प्रेज गॉड ऑल गुड Praise and God. if not then also all good. But go to say sister God is so good and so amazing tech transfer Amen. केलं दुसरी बोटीचे. Praise Jesus. Oh, praise Jesus. Tech Dadu na, but he was transferred on another ship. So praise God. Thank you, Jesu Jesus. Karga, beautiful. Jesu Karga, yes. Praise God. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Anek testimony te geli, which I'm sharing on his behalf. So तो एका तो काम काबा कोन कॅबिना येत म्हळ्यार तो जाय टायर्ड जाता म्हळ्यार तो एवरी टाइम तो येता तो प्रे कोता एवरी नायट ही प्रेज ओके आनी त्या दिसा तो सामको इतलो तोकोल म्हणजे बसता न्हीद पडतो इतू तो सारको टायर्ड जालो म्हूण सांगतालो म्हळ्यार एक सायडी तेगे बॉडी सांगत तेका तूं आनी प्रेयर करनाका तूं सोमतो न्हीद ओके बिकॉज यू आर व्हेरी टायर्ड बट ते करपा जाय प्रेयर बट तेगे ते न्हू तो सारको खूब टायर्ड जालो खंय बट तेणें हें केलें डिसायड केलें ना आपण सदां आपण प्रेयर करता आपण आयज कोत्तलो आपण केसो हें करपाना एंड द मोमेंट ही स्टार्टेड प्रेइंग ही फेल्ट एनर्जायज्ड ही फेल्ट Wow. जॉयफुल तो म्हाका सांगपालो आपण इतलो हॅपी जालो आपल्या आनी ती तोकान जी आहलो तेका ती कांय ना ही फेल्ट फ्रेश आनी रिफ्रेश्ड एज ही स्टार्टेड प्रेइंग सो आय वॉज लायक प्रेज गॉड कित्याक एशें कोन्न तेगे तोंडांतल्यान केन्ना आयकोना बट आतां आयको येता म्हण हांव जेजू आर्गां दिता इन वाचता की देवान तेजे काळजा मोग गायल तो you know that it's still father that fire is burning in him for God so praise God thank you Jesus Praise God. thank you Jesus Jesus. thank you Jesus praise the Lord God is yes. thank you Jesus केन्नाय पवित्र आत्मो रोल पातकुराचो आणि पादवीकाराचो रोल स्विच करता स्विच करता Praise God. Praise God. जेजू कारगा जेजू So now Fatima is the Padvikar. What are you trying? yes पादवीकार दॅट इज पातकूर तेच सांगता मी तो काय बरे भाशेन तो कोत्ता जे भाशेन आता ही गोवायकी आमची बाय फातिमाची येयल्या तो काय बरो रोल कोत्ता जेन्ना पादवीकार गटा पातकूर मागीर टायट जाता praise God brother all glory to God thank you Jesus Thank you, Jesus. So Thanksgiving prayer kon kotta? Janina All by Janina. मोगड्या बाप्पा कोरीच आमी तुका आर्गां दिवंक फावो दुनिया वेळार कितलो मोगाचो देव जावन तुवें एकल्याक विंचून काडल्यांत आनी उलयतात ती सगळी पवित्र आत्म्यांतल्यान ती उलयल्यांत या कितलें तुजें राज स्वर्गार राजाचे हे वेळार संवसारांत आमी तुजी येवजण आमी उलयता हें उतर उलोवन दुनिया आमकां एक उजवाड हाडटा आमच्या जिवितान एक शांती हाडटा बरेपणां हाडटात कित्याक हे तुज्या उतराक पदवी आसा आनी दर एक उतर उलयलोलें तें घडून येता मोगाच्या बाप्पा असलें जिवीत तुवें आयच्या दिसा हाजीर आसलेल्यांक तुवें दाखोवन दिलाय जाल्यार केदें व्हडलें बाग दुनिया जेन्ना सगलो लोक तुज्या उतराक ओडकून घेतली आनी तुका अणभवतली ह्या संवसारान कित्याक तुजें उतर जिवीत दिता दुनिया तुजें उतर मोग जावन आसा तुजे उतरान एक बदलो पाडटा जो मनीस ह्या संवसारान कसो जियेतालो आनी आतां तुका ओडकून घेवन
त्या मनशाचे कोणाचे जिवीत कशें नवें जाला जाता आनी कितली तो दुसऱ्यांक ते फावो करता. मोगाच्या बापा खरी हे वेळार खरेंच आमी तुका आर्गां दिवंक फावो. तुका ओदीक आमी जाणो जावंक फावो दुनिया. हे तुझे उतराक मोल आसा. हे तुझे उतर बदलून नवें करून दाखयता तसलें उतर. जे मनशा लागीं घडना पूण देवा लागीं सगळें घडटा ताच्या उतरांतल्यान. ही पदवी तुझ्या उतरांतल्यान दूर एक मनशाक ती फावो जाता दुनिया. आपल्या तोंडान तें उच्चारून काळजांतल्यान तें सोत मांडून घेवन दुनिया वेळार. मोगाच्या बापा तर हे वेळार खरेंच आमी तुका दिनवास दिता. आयच्या दूर एक भावा भयणांनी आपल्या उतराची अनुभव दिली. तुझे उतर उलोवन तांच्या जिवितान कोणाक पिडा आसली तांकां पेकोवणी दिली. जी कोण पातकान आसली तांकां नवें जिवीत दिलें तुवें दुनिया. जे खरेंच खाडोकांत आसलीं तांकां तुवें उजवाडांत हाडली दुनिया. आनी हें सगळें मेळटा फकत तुज्या उतरांतल्यान. देखून बापा जेजूच्या नांवान आनी ह्या पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी तुका काल सांतान आर्गां वाकाणी आनी दिनवास दिता. हे आमी मागणें करता जेजूच्या नांवान. आमेन. आमेन आमेन आमेन. जेजू कारगा.